hearts. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ब्रदर बेंटोन आनी ताच्या सांगातींनी आमकां ह्या प्रेज एंड वर्शिपांत आदार केलो देखून देवाक आमी व्हडल्यान ताळयो मारुया. तो रायस आमी केलेच भाशेन बेसांवांनी बरोवंक आयल्या आनी जाका कोणाक बेसांव मेवलेलें जाय ताणें मातशें उबी रावची आनी दिमीयेर पडून देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा मागची. We have come here to receive the blessings of our Lord. Those of us who have come here and we want the blessings, let us kneel down for a little while and ask God to pour out His blessings on us. स्वर्गीच्या बापा, सगळीं म्हणुया स्वर्गीच्या बापा, स्वर्गीच्या बापा, आयज आमी आयज आमी ह्या जाग्यार ह्या जाग्यार तुजेशी आयल्या, तुजेशी आयल्या, तुजे कृपेन भरूंक, तुजे कृपेन भरूंक, दोनया देवा दोनया देवाक आमचे सगळे कश्ट, आमचे सगळे कोश, आमचे सगळे आटेविटे आमचे सगळे आठाविटे आमी तुज्या हातान घालून, आमी तुज्या हातान घालून, तुजी बेसांवान भरून तुज्या बेसांवांनी आमी भरून वेतेल्या. आमी वेतेल्या. दोनया दोनया आयचे उतर, आयचे उतर, तुझे जिवे उतर तुझे जिवे उतर आमचे कानार सादूंक, आमच्या कानार सादूंक, आमचे कान उक्ते कर. आमचे कान उक्ते करून. जेजू जेजू तुझे जिवे उतर तुझे जिवे उतर आमचे काळजान आमच्या काळजां भितर रिगूंक, भितर रिगूंक, आमची काळजां आमची काळजां उक्ती कर. उक्ती कर. जेजू जेजू तुजो जाणवायेचो तुजो जाणवायेचो आत्मो आत्मो आमकां दी. आमकां दी. फावो ते परी फावो ते परी तुज्या उतराची तुज्या उतराची समजणी समजणी दिवूंक दिवूंक आनी घेवूंक आनी घेवूंक आनी ही समजणी आनी ही समजणी आमच्या दर एकल्याच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आमी लावूंक आमी लावूंक आनी पाळूंक आनी पाळूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमचे फामिलीक तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमेन. गॉड ब्लेस यू. उबी रावया. जी कोण बेसांवांनी बोलल्यात ताणें एकामेकाक मातशें हात दिवचो. हें बेसांव आमी एकामेकाक वाडटले. हांव तोंडाक तोंड पडून दोळ्यांत दोळे घालून हांसो दिवन हें जावन आसा व्हडलें बेसांव. जेन्ना आमी एकामेकाक हांसो दिता तेन्ना बेसांवां आमी वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जोशुआ 1:8-9 हे आमी आयकोंक वेताना ह्या देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ कोत्तले. पयले सुवातेर जी भिरांत आसा ती आमच्या काळजांतली आमी पयस करून बेसांव घेवंक आमी तयार जातले. तर हें देवाचें उतर आयज आमकां जोशुआ 1:8-9 अशें म्हणटा. देवाचें उतर सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं दी आनीक तातूंत बरयलेलें आसा तें तुज्या जिवितांत आनी काळजांत पाळचे खातीर दीस आनीक रात ताचेर नियाळ करीत राव. आनी तेन्ना तुजी सगळीं कामां शार्ती पावतली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बसूया. That I'll be telling in English. No? Okay. Brother will be giving us a word in Konkani, and at the end of a little paragraph, maybe I will summarize what he's saying and explain in English. जे भाशेन आतांच म्हणलां तुज्या तोंडांत आसूंक जाय देवाचें उतर, तुज्या काळजांत आसूंक जाय देवाचें उतर, तुज्या मनांत आसूंक जाय उतर. हें तुमच्या मनांत सदांच उगडो आसूंक एक ल्हानशें सुपुल्लें गीत हांव तुमच्या मुखार दवरतलों. ज्या वरवीं तुमी चलता भोंवतना ती उतरां तुमच्या तोंडांत तुमी गायतले आनी तुमच्या मनांत आनी काळजांत रिगतले. प्रेज द लॉर्ड.
मोनात तुज्या आसूंक जाय देवाचें उतर, काळजांत तुज्या आसूंक जाय देवाचें उतर, तोंडांत तुज्या आसूंक जाय देवाचें उतर. मोनात तुज्या आसूंक जाय उतर देवाचें, काळजांत तुज्या आसूंक जाय उतर देवाचें, तोंडांत तुज्या आसूंक जाय उतर देवाचें, तेन्ना तुजेर मेवतलें बेसांव देवाचें. सगळीं तोंडांत म्हज्या आसूंक जाय उतर देवाचें, मोनांत म्हज्या आसूंक जाय उतर देवाचें, काळजांत म्हज्या आसूंक जाय उतर देवाचें, तेन्ना तुजेर आसतलें बेसांव देवाचें. दुसऱ्यांक सांगात. तोंडांत तुज्या आसूंक जाय उतर देवाचें, मोनांत तुज्या आसूंक जाय उतर देवाचें, काळजांत तुज्या आसूंक जाय उतर देवाचें, तेन्ना तुजेर मेवतलें बेसांव देवाचें. देवा गार्गा. Hallelujah. Praise the Lord. हें देवाचें उतर आमच्या मनांत, काळजांत, तोंडांत दिसा दीस आमी खेळयता काय? वो उस्क्या कोंतींनी, दुखींनी, त्रासांनी आनी भिरांतीन भरल्यांक काय? भिरांत आमकां आसा की ना? आसा? भिता तशी. भिरांत आसूंक गरजेची ना. उलयात आं. तुमी उलयतलीं आयज. भिरांत आसूंक गरजेची ना. कितले जाण ना म्हणटात मातशें हात वयर काडात. प्रेज द लॉर्ड. भिरांत आसूंक गरजेची ना. दुसरी इतल्या जाणांन हात वयर काडला. उरल्यात ताणें हात वयर काडूंक ना म्हणटच भिरांत आसूंक ताका गरजेची ना. ना. भिरांत आसूंक आमकां गरजेची. कोणाची भिरांत? देवाची. प्रेज द लॉर्ड. देवाची भिरांत. हालेलुया. आयज देवाची भिरांत आमच्या काळजांत, मनांत ना देखून आयज आमी सगळें वायट शिंपडायत वेताव, पातो करीत वेताव, फोट्यो मारीत वेताव. कित्याक? देवाची भिरांत आमच्या काळजांत मातूय ना. देव आमकां पळयता म्हूण आमी सोत मानिनात. ही देवाची भिरांत आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत आमी घालूंक ना. ते पासत आयज भुरगीं आमची बिजूड जावन भोंवतात. ह्या संवसाराच्यो वायट वस्तू करूंक, ड्रग्स घेवंक, वायट्यो कोन्नी करूंक, फोट्यो मारूंक, चोरयो करूंक, नागोवंक ते भियेनात. कित्याक? ताका देव भिरांत आमी ताच्या काळजांत घालूंक ना. संवसाराची भिरांत घातल्या. आनी देवाची भिरांत आसलेलो मनीस केन्नाच पातकांत पडचो ना. देवाची भिरांत आसलेलो मनीस केन्नाच फोट्यो उलोवचो ना. आयज आमकां देवाची भिरांत ना म्हणून उतराच्या उतराक आमी फोट्यो मारतात. आमची भुरगीं फोट्यो मारतात. आमच्या घराब्यांत सगळो फोट्यांचो पावस पडटा. कित्याक? आमकां देव भिरांत ना. देखून दर एकल्याक आमकां देव भिरांत आसची गरज. जेन्ना आमी काजार जाता त्या वेळार आमच्या भुरग्यांक आमी देव भिरांतीन वाडयतलीं म्हूण देवा मुखार भास दिता. पूण ती भास आमी विसरता आनी संवसाराची सगळी भिरांत आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालून ताका वाडयता. जायते फावटी आमकां नाका जाल्ल्यो भिरांत आमच्या काळजांत घातल्या. आदल्यांनी तुमच्या घरांत कितें करून दवरलां? आंजा पोंजाचे तुमचे शिराप आसात. असल्यो भिरांती आमच्या काळजांत मनांत घालून दवरून आमचे घोराब्याचे, आमचे जिविताचे निस्सातण करून उडयलां. असली भिरांत पयस करूंक फकत देवाचें उतर आमकां आदार दितलें आनी ह्या उतरा वरवीं आमची सगळी भिरांत पयस जातली. प्रेज द लॉर्ड. तरी भिरांत कशी येता आनी केन्ना येता? कशी येता भिरांत? भिरांत कशी येता? वायट खबर आयकतोच, वायट खबर खोदतोच उत्पत्तीच्या 3ऱ्या अवेसरांत 10वे वळीचेर जेनेसिस 3:10 जेन्ना आदाम आनी एवेन देवाचें उतर
नाकारलें आनी त्या उतराचेर आड गेली तेन्ना ती पातकान पडली आनी ती देव येता तें पळोवन भिवून लिपली कित्याक ती विंगली आसलेली. पातक आमकां विंगडी कोत्ता. पातक आमच्या जिविताचें नांवाचें निसातण करून उडयता आनी जे भाशेन आदाम एवे सगळें पातक घडलें देवाचे कुशेचेर आड गेली तेन्ना ती विंगडी आसा म्हूण ताका कळोन आयलें. आमी जेन्ना पातक आदाता तेन्ना आमी एके भाशेन विंगडी जाता. दुसऱ्याक आमी पातकान घालता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक विंगडी कोत्ता. आनी ह्याच खातीर आमचे भितर एक भिरांतीचें बी भितर सोदता. पातक आयलें भिरांतीन बोल्लें म्हणटच पातक आमकां भिरांतीन बोदता आनी हे भिरांतीक लागून आमी भिवोन लिपता. दुसरी भिरांत आमकां फोटयो मारता तेन्ना येतली. मॅथ्यूच्या 26व्या अवसरांत मॅथ्यू 26:70 जेन्ना जेजूक धरूंक वेताले मॅथ्यू 26:70 पेद्रून ते वस्तुऱ्यांक त्या लोकांक नाकारली. तांकां नाकारूंक नात पूण जेजूक नाकारलो. कितें म्हणून हांव ताका वळखोच ना. त्या लोकांक तांचे मदें घातलें वो तांचे मदें आसलो ना 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 हांव ताका वळखोच ना. आनी 3 फावटी नेगार गेलो म्हूण आमी आयज पुऱ्यान पेद्रूची खबर सांगत आसा. हांव आनी तूं कितले फावटी जेजूक नाकारलो ना काय. कितले फावटी नेगार वचूंक ना काय. कितले फावटी सोत हांवें धांपून दवरून फोट उलोवंक नाचाय. नियाळ केला काय हांवें केन्ना तरी म्हज्या जिविताचेर. हांव पेद्रूच्या जिवितांत जायते फावटी नियाळ करतलो. जायते फावटी देवाचें उतर वाचतलो दुसऱ्यांक सांगतलो पेद्रू 3 फावटी नेगार गेलो तो फोट उलयलो. हांव कितले फावटी फोट उलयतां. जितले फावटी हांव फोट उलयतां तितले फावटी हांव जेजूक नाकारतां ताका विंगडो कोत्ता. आनी ह्याच खातीर हें जावन आसा पातक. ताचे भितर भिरांत आयली. पेद्रू जेजू बराबर आसतालो भोंवतालो ताच्या ओड्ड्याचेर आपले कान दवरून तो रावतालो ताचें उतर आयकतालो पूण तोरूय आसतना तो लोकांक भियेलो. ताच्या काळजांत जी आसलेली देव भिरांत त्या वेळार कुशीन सोरली आनी लोकांचे भिरांतीन बोल्लो फोट उलयलो. आमी जायते फावटी असलीच भिरांतीन बोत्ता तेन्ना आमी फोट उलयता. आमच्या भुरग्यांक फोट उलोवंक शिकयता. एक फावट खंय एका घरांत एका बापायक मेळूंक एक मनीस येतालो आनी ताणें आपल्या भुरग्याक सांगलें खंय बाबा हो तो पळय येता न्हू ताका सांग डॅडी घरांत ना म्हणून. आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर लिपलो आनी तो मनीस आयलो आनी विचारलें खंय आरे बाबा डॅडी खंय आसा. डॅडी ना. डॅडी आसा. डॅडी घरांत आसा. ताणें म्हाका सांगलां तूं ना आपूण डॅडी ना म्हणून तुका सांग म्हणून. कितें सांगलें. डॅडीन म्हाका सांगलां आपूण घरांत ना म्हणून तुका सांग म्हणून. भुरगो फोट उलयलो. भुरगो सोत उलयलो. भुरग्याक भिरांत ना. आमी व्हडलीं वाडलेलीं आसात ती कितले फावटी फोट उलयता. ताचो हिशोब जो दर एकल्यान आपल्या वतोस्कोणांत हात घालून घेवचो. प्रेज द लॉर्ड. ह्या फोटीच्या बांदपासांतली भायर सरोंक जायते फावटी आमच्या जिवितांत वादळ मोडां येतली. मॅथ्यू 28:24-25 मॅथ्यू 8:24-25 मॅथ्यू 8:24-25
ह्या मनशांनी कसलेंच वायट पातक करूंक ना. ते जेजू बराबर व्हड्यांत पयण कोत्ताले आनी जेन्ना ह्या व्हड्यांत पयण कोत्ताले तेन्ना त्या व्हड्यांत वादळ मोड आयले. ते भायल्यान ताणें पळयलें. समुद्रांत वादळ मोड उचांबळ जातालो समुद्र. जे व्हड्यांत आसलेल्या मनशांनी पळयलें आनी ते म्हणूंक लागले इतलें वयर उदक सोदता तें आमच्या व्हड्यांत आयलें जाल्यार आमी बुडटले, आमी मरतले. उदक येवंक ना व्हड्यांत. कितें आयलें? कितें आयलें? पयलो दुबाव आयलो. वयर सरलो आमच्या व्हड्यांत आयलें जाल्यार आमी बुडटले. तेन्ना भिरांत भितर सरली. आनी जेन्ना काळजांत भितर भिरांत सोदता तेन्ना काळीज सगळें दडदडूंक लागता. आख्खीच कूड उचांबळ जाता. सगळें काळजाचेर तारलेलें आसा. जोतोरां हे शांतकायेन ते वेताले पूण आवचितूच वादळ मोडेत आयले. आमच्या जिवितांत आमच्या गोरोब्यांत फुडें गो बायलां मदें शांतकायेन चलताली. एकामेकाच्या मोगान एकवटान बरे भाशेन जियेताली. आवचितूच कोणूय तरी एक मनीस भितर सोदता आनी दुबाव घालता. घडये गोरकांनीक घालता आसत. आगो तुजो गोरकार हिंगा हे सुवातेर ते सुवातेर आसलो. घडये गोरकाराक घालता आसतलो. घडी तुजी बायल हांगा तुवें आनी हे सुवातेर ते सुवातेर भोंवताली आसतली. दुबाव घातलो आनी दुबाव घालतूच भितर भिरांत भितर सरली. म्हाका सोडून, म्हाका विश्वासघात करून असले तरेन आमची चिंतनां आमकां सोतायतात आनी काळजांत भितर भिरांत उत्पन्न जाता. असलीच भिरांत त्या शिसाच्या जिवितांत आयली आनी तेन्ना ताणें जेजूक उलो मारलो. सायबा आमी मोत्ता बुडटा आमकां साल्वार कर. आनी जेजून ताका साल्वार केलें. असली वेळार आमी कोणाक उलो मारता काय? आमचेर जेन्ना भिरांतीची कुपां उप्रासतात तेन्ना आमी कोणाक उलो मारतले? जायते फावटी आमी हाका ताका उलो मारता आनी न्हय ते सुवातेर पावता. जेजूक उलो मारप. शिसांनी जेजूक उलो मारलो. जेजून त्या समुद्राचेर आपलो हात पातलायलो आनी जेजून म्हणूंक ना आवयस इतलें व्हडलें वादळ मोड तें उतर काडूंक ना. जेजूक जें कितें जाय आसलें तें जेजू उलयलो आनी जेजू म्हणलें शांत जाव आनी ताका शांती आयली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जे भाशेन मार्क 5:35-36 मार्काचो 5वो आवेसो 30 आनी 5, 30 आनी 6 वळीचेर जायरासाची धूव जी पिडेंत पडलेली मोन्नाचे तोंडीन आसलेली जेजू खबर घेवन येता आनी तो म्हणटा तुजी धूव सोंपली. जायरासाक सांगता ताचो चाकर तुजी धूव सोंपली, मेली. हें उतर आयकना फुडें काळजाक कितें भोगतलें? एक भिरांतीची बी भितर वयतली. आकांत आवचितूच ही खबर ताच्या कानार पडली. काळजांत भितर सोरोंक वेच्या आदी जेजून म्हणलें भिये नाका, तुजो भावार्थ मात दवर. भिये नाका. जेन्ना ताच्या भितर ही बी तो गिळोंक वेतालो की म्हजी धूव सोंपली, तिची भितर दुखाची बी भितर वेताली, रडण्याची बी भितर वेताली, ती जेजून म्हणलें भिये नाका. तुयसानूच ती बी काबार केली आनी म्हणलें भावार्थ मात दवर. आमच्याय जिवितांत असल्यो गोडण्यो जायते फावटी आमकां येतात. घडयेचे घडये असल्यो कानाचेर आमच्यो हे भिरांतीच्यो खबरो आमच्या कानार पडटात. आमची जायतीं भाव भयणां दुयेंत पिडेंत पडलेलीं आसात. ताका आमी कसल्यो बियो दितात काय? भिये नाका. देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. ताचेर विश्वास आनी भावार्थ दवरतल्यांक तो केन्ना सांडचो ना. भिये नाकाय म्हज्या पुता, म्हजे धुवे. ह्यो असल्यो बियो आमी ताच्या काळजांत घालून ताका घोटाय बळ दिवंक वावुरता तेन्ना ती काळजीदारपणान जैत वतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
अशीच एक घडणी एका घोव बायलांक आनी भुरग्यांक घातली. त्या घरांत सगळीं भिरांत उचांबळ जाल्ली आनी ती कोण एका देवाच्या मनशाशी गेली. आनी ज्या देवाच्या मनशान ताका असल्यो भिरांतीच्यो बियो घातल्यो. पळयात, तुमच्या घरांत पुर्वजांचे शिराप आसात आनी तुमी तर त्या घरांत आनीक रावली जाल्यार तुमी उरची नात. फुडें तुमी मोत्तोली वो तुमची भुरगीं पांगळी जातोली वो कसलेय तरेच्या दुयेंसांत पिडेन सांबाळटली, कसलेच पिडेन तुमी वायटान पडटली. जाता तितले बेगीन घर सोडून वचात. दुसरी बी घातली, पळय तुजी जी जाणटी माय आसा तिची नोदोर पुर्यान तुमच्या भुरग्यांचेर पडोवंक दिवं नाकात. असल्यो बियो घालून ती घरा येतोच बायल सारकीच फ्रस्ट्रेट जाली. ती इतली चिंतेत जाली, ती म्हणूंक लागली, जो तर म्हज्या भुरग्यांचें निसांतोण जावचें आसा, ह्या घरांत आनीक रावन जावचें ना, हांवूच म्हजें जिवीत सोंपयल्यार. असलीं चिंतनां तिच्या मनांत घडोवंक लागली. येदें व्हडलें घर सोडून खंय वेतली. भिरांतीची बियो तिच्या काळजांत घातलेल्यो. तेन्ना तिच्या घोवान ही खबर म्हाका फोनाचेर सांगली. तेन्ना तिका आनी ताच्या घरकाराक देवाच्या उतराच्यो बियो दिवंक हांवें हाडल्यो. आनी जेन्ना देवाच्या उतराच्यो बियो दिल्यो, ते बियां वरवीं ताचे भितर घातलेली जी भिरांत सगळी पुसून काडून घेतली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी त्यो बियो तांच्या काळजांत दीस आनी रात, जे भाशेन म्हणलेलें सुरवातेक, दीस आनी रात तुज्या ओंठांचेर देवाचें उतर आसूं दी. ती दीस आनी रात त्यो वायटोवे बियो जाणें घातलेल्यो, त्यो बियो ती उलयताली. जितले फावटी आमी उलयता कितें घडटा जाणा, आमी शिंपता. जे भाशेन ही झाडां आसात ती रोयता आनी त्या झाडांक आमी उदक घालून घालून शिंपता, ती वाडटा आनी वाडली म्हणटच कितें जाता, फळां जातात, फुलां जातात न्हू. म्हणटच जायते फावटी असल्यो वायटो बियो आमी तर घातल्यो जाल्यार वायट बियांची झाडां वाडटलीं, कांटे सुरांटे उत्पन्न जातले आनी आमचें जिवीत ती काबार कोत्तली. ह्याच खातीर देवाचें उतरूच आमच्या तोंडाचेर आसत जाल्यार आमकां सुटका मेवतली. आनी ह्या भाव भयणांनी 3 दीस पुऱ्यान थांबनासतना ह्यो बियो ते गिळत रावले, शिंपत रावले आनी तिसऱ्या दिसा उपरांत त्या भावान आनी भयणीन म्हणलें, भाव आयज आमकां सुटका मेवली. प्रेज द लॉर्ड. प्रोवर्ब्स 1:33 म्हणणेच्या पुस्तकांत 1:3 मोजे आयकोता तो सुरक्षीत जियेतलो. अदृश्टाची भिरांत नासतना तो शांत आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. जे भाव भयणांनी, जे घोव बायलांनी देवाचे उतर आयकले, आपल्या काळजांत ते बाळगून घेतले आनी ताका लागून ती सुरक्षीत जिवाक पावली. आनी जी अदृश्टाची भिरांत तांच्या घरांत, तांच्या काळजांत, मनांत घातलेली ताचो नाश जालो आनी तांच्या काळजांत शांती उत्पन्न जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना आमच्याय काळजांत असली जायते जाणांची काळजांत नाका जाल्ली भिरांतीची घालतली. घोडये दोतोर हें दुयेंस जालां, तें दुयेंस जालां म्हूण तुजेर भिरांतीचो व्हडलो फातर घालतली. घोडये शेजारी आसात ती घालतली. आनी असले भिरांतीन जेन्ना आमी वाडटा तेन्ना आमचे कुडीक शांती आसपाची ना, आमचें मन शांत आसचें ना, आमच्यान एकामेकाचो मोग करूंक जावचो ना, एकामेका लागीं भासाभास करूंक जावचो ना, सगळोच उचांबळ जावन सगळें कामूय करूंक तुज्यान घडचें ना. ते पासत ही भिरांतीची कसलीय बी आसा जाल्यार पयलीं ती काडून उडोवंक आयज ही देवाची उतरां आमकां दर एकल्याक आदार दितलो. ते पुसून काडून हुमटून उडोवंक ताची मुळां पुऱ्यान थंय उरोवंक जावची नात. तेन्ना
तूं सुरक्षीत आसतलो आनी तुका शांती मेवतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून इजायास 35:4. इजायास 35:4. कोणाक तर भिरांत दिसता त्या वेळार असलीं उतरां ताचेर उलयात. बिवकुट्या काळजाक सांगात, धीर घेयात, भिये नाकात. बिवकुट्या काळजाक सांगात, जो कोण भियोन कांपेन खडखडटा, ताचे काळीज सगळेंच खडखडता, त्या मनशाक तूं सांग, बिवकुट्या काळजाक सांगात, भिये नाका, धीर घेयात. सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमच्या सांगाताक आसा. असलीं उतरां ताच्या काळजांत आमी घालतल्या, तेन्ना ताच्या काळजाक मनाक शांती येतली. आयज ज्यो बियो दितात ते तुमी दर एकल्याच्या काळजांत व्हरून रोयात आनी पळयात. तुमच्या जिविताक दिसान दीस असल्यो जायत्यो भिरांतीच्यो बियो घालतले, येतली वादळ त्या वेळार हे वेळार तुमकां हे देवाच्या उतराच्यो बियो काडून जिवांत आनी तेन्ना पळयात ही सगळी भिरांत पयस सावन शांती भितर सोदतली. इजायास 41:10. मुंडी प्रोवर्ब्स 4:20. म्हज्या पुता म्हजे धुवे, हांव तुका कितें सांगता ताचेर चीत दी. बेश्टोच आयको नाका. हें सांगलां तें सोत तें पवित्र पुस्तकांत आसा काय, वो बेश्टेच बायलें घडून हाडून सांगलां काय. जायते जाण अशीं बायलें घडून हाडून हें सांगतलें. ते बायलें कितें घडून हाडलें सांगलें, तुमच्या घरांत शिराप आसात, हें आसात, तें आसात. जेजू म्हणटा हांवें तुमचे शिराप मोडून उडयले. शिराप खंय बरयल्ले आसात जाल्यार चीत दिवन हांगा पळयात. दुसरो सांगता म्हूण आयको नाकात. खरेंच तें पवित्र पुस्तकांत पोरमोणें आसा जाल्यार तुमच्या जिविताक तें लायात. तेन्नाच तुमच्या जिवितांत बरी बियां उत्पन्न जातलीं. म्हज्या पुता म्हजे धुवे, हांव कितें सांगता ताचेर चीत दी. चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक. चोत्राय दर त्या उतरांचेर सोत आसा काय. ताका तुज्या नोदरे भायर दवरी नाका. ह्या उतरांक, ह्या देवाच्या उतरांक तुज्या नोदरे भायर, तुज्या मना भायर, तुज्या काळजा भायर दवरी नाका. ताका तुज्या काळजांत बाळगून दवर, काळजांत भितर घालून दवर. कोणाच्यान काडूंक जावचें ना. फकत मनांत दवरून तूं गेलो जाल्यार थंय भायर पावता म्हणटच ती सवणी येतली आनी काडून वतली. जायते जाणांक हें घडलेलें आसा. फकत मनांत घेवन आयल्यात. जायते जाणां हांगा हे सुवातेर ते सुवातेर रितीराक घेवन वचून सारके फुलोवन आयिल्ले आसात. फकत मनांत घेवन आयल्यात. आनी थोड्या दिसां मदें जे उठ्ठाले ते तांचे पाकटे मोडोन सकलाक पडल्यात. कित्याक तें उतर तांच्या काळजांत बाळगून दवरूंक ना आनी ते पासत तांचे पाकटे मोडल्यात. तांची काळजाची उर्बा बावून गेल्या, मरून गेल्या. त्या पासत आयज आमकां देव सांगूंक सोदता, तुज्या काळजांत ती उतरां बाळगून दवर. कित्याक जाका ती मेळटात ताका ती जिवीत. कोणाक जर तें मेळटा ताका तें जिवीत मेळटलें. (22) 21-22. जा कोणाक तें मेळटा ताका तें जिवीत मेळटलें. 22. आनी सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी. जर तर हें देवाचें उतर कोणाक मेळ्ळां आनी ताणें तें काळजांत घालून भितर दवरलां जाल्यार ताका जिवीत आनी बरी भलायकी मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी हांगा जायतीं जाणां आयल्यांत हेंच घेवंक आयल्यांत. बरी भलायकी, बरें जिवीत, सुमाळपणी जिवीत हे काळजांत आमच्या घालून बाळगून दवरून आमी वेतले काय वो फकत मनांत दवरून वेतली. जेन्ना मनांत उत्ता तें भायर सरोन वेतलें काळजांत आसा तें कोणाच्यान सैतानाच्यान दुस्मानाच्यान पर्यंत तें काडून घेवंक जावचें ना.
कित्याक काळजाचो ताव फकत एकलोच देव घेता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो तुज्या काळजाचेर नदर मारता. तो तूं कशे भाशेन मागणें कोत्ता, कशे भाशेन हात उबारता, कशे भाशेन दिमी घालून मागणें कोत्ता तें तो पळोवचो ना. कितले फावटी तूं मागणें कोत्ता, कितलें व्हडलें मागणें तूं कोत्ता ताचेर तो नदर घालचो ना. तो तुजें काळीज पळयतलो. तुज्या काळजांत हें देवाचें उतर तुवें बाळगून दवरलां जाल्यार तुका जिवीत, शांती, कुशलकाय हें सगळीं बरेपणां तुज्या भितर आसतलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कालच्या दिसाक आमचे एके भयणीन हांगा टेस्टिमनी दिल्ली. तिसऱ्या व चवथ्या वर्गांत ती आसली, म्हणजे लास्ट स्टेजीर ती आसली. आनी सगलो बरोबरसो काबार जाल्लो. पूण जेन्ना तिणें ही सगळी भिरांत काडून उडोवन देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाचें उतर आपल्या काळजांत बाळगून दवरलें, तिका नवी भलायकी मेळ्ळी, नवें जिवीत मेळ्ळें. आनी ह्या जिविता पासत देवाक आमी व्हडल्यान आर्गां दिवया. Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. भिवू नाका, हांव तुका सांगता, कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. हुस्क्यान घाबरून पळय नाका. जेन्ना म्हाका पिडा जाल्या, म्हाका त्रास जाल्यात, कोश जाल्यात, म्हजो घोव सोरोप येता, म्हजीं भुरगीं म्हाका आयकनात, सगळी पिडापीड, हें सगळें हुस्क्या धरून तूं रावो नाका. ताका लागून तो म्हणटा भिवू नाका, हुस्क्यान घाबरून पळय नाका, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पोर देव तुमच्या सांगाताक आसा आनी तुमच्या उजव्या हाताक धरून हांव तुका सांबाळटा. देव आमच्या उजव्या हाताक धरून, आपल्या उजव्या हाताक धरून तो आमकां सांबाळटा. एक भुरगो आसलो आनी हो भुरगो आनी ताचो बापूय खंय एक लाकडाचो ब्रीज आसलो फोळ्याचो. आनी तो ब्रीज खंय धाकटोच पूल, तो सारको वशीर आसलेलो. थोडीच लाकडां घातलेली आसली आनी ती क्रॉस करपाक जाय आसली. आनी तेन्ना बापायन म्हणलें खंय, बापा म्हज्या बाबा म्हज्या हाताक धर, कित्याक ही ब्रीज धाकटी आसा, आमी चलतना कडेन तूं पडोंक शकता. ना 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 डॅडी, हांव तुज्या हाताक धरचो ना, तूं म्हज्या हाताक धर. बापायन म्हणलें खंय, आरे बाबा तुवें म्हज्या हाताक धरलें आनी हांवें तुज्या हाताक धरलें, एकूच जालें न्हू. ना डॅडी, जेन्ना ही ब्रीज धाकटी आसा, हांव वेता वेता घोडे भियेतलो आनी भिरांतीन बरोवन म्हजो हात घोडे हांव सोडटलो आनी हांव खाला पडटलो. पूण तुज्या हाताक धरल्यार हांव भियेलो जाल्यार पासून तूं म्हज्या हाताचो सोडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हें उतर आमकां लावून घेवया, आमच्या काळजांत बाळगून दवरुया, आमच्या भुरग्यांच्या भितर तें घालुया. कित्याक देव तुज्या हाताक धरून भोंवता, देव तुज्या हाताक धरून चलता. तेन्ना आमची भुरगीं बिजूड जावची नात. नाजाल्यार आमची भुरगीं जायते फावटी घरांत काळोख जाल्यार पुरो म्हाका भिरांत दिसता, काळोख जालो, तूं म्हज्या सांगाताक यो. असल्यो भिरांतीच्यो बियो आमी घालून दवरलेल्यो आसात भुरग्यांच्या काळजांत. देखून आमची भुरगीं बिजूड जाल्यात. ताका यो देवाच्या उतराच्यो बियो घालात. भियेनाका, तुज्या सांगाताक तूं देव आसा, तो तुज्या हाताक धरता, तो फुडें तांच मारून आपली पावलां मारतलो. प्रेज द लॉर्ड. वर्सां कितले दीस आसात? 365 days. 365 दीस आसात. आनी ह्या पवित्र पुस्तकांत 365 पावटी ओदीक बरयलेलें आमकां मेळटा. भियेनाका, भियेनाका, भियेनाका. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे दर दिसाक, दर घडयेक देव म्हाका आनी तुका सांगता, म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे, तूं भियेनाका, हांव तुज्या सांगाताक आसा, हांव तुज्या उजव्या हाताक धरून तुजी वाट चलता.
ही उतरां दिसा दिसपोटी आमच्या मनांत आमी घडोवंक जाय. तेन्ना आमी हे भिरांतीक फाट कोत्तले आनी फुडें वेतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेब्रेव 13:6 हेब्रेव 13:6 सोर्वेस्पोर म्हज्या पक्षाक आसा तर म्हाका कसली भिरांत. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देव म्हज्या पक्षाक म्हज्या सांगाताक आसा तर म्हाका कसली भिरांत. मनीस देंवसार पिडा म्हाका कितें करूंक शकता. ही उतरां म्हज्या भितर येवंक जाय. सगळे म्हणया सोर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर. व्हडल्यान म्हणटा ताच्या बरोबर ती आसतली. सोर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर. म्हजो देव. म्हजो देव. म्हज्या सांगाताक. म्हज्या सांगाताक आसा तर. आसा तर म्हाका. म्हाका कसली भिरांत आसा. कसली भिरांत आसा. मनीस म्हाका. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. कितें करूं शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 2 Timothy 1:7 2 Timothy 1:7 देवान दिला तो आत्मो. देवान दिला तो आत्मो आमकां बिजूड करिना. आमकां भिरांतीन भरुना. पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन भरता. भावा भयणाचो मोग आमच्या काळजान वाडयता आनी आमच्यो वायट वोंडावण्यो दोमावंक आमकां शक्ती दिता. हें उतर काळजांत भितर बाळगून खोल खोल रिगोवन दवरात. सगळे म्हणया देवान देवान दिला तो आत्मो तो आत्मो आमकां आमकां बिजूड बिजूड करिना. पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन बोत्ता. भाव भयणाचो मोग आमच्या काळजान वाडयता आनी आमच्यो वायट वोंडावण्यो दोमावंक शक्ती दिता. आनी जेन्ना हें उतर तुज्या भितर आसा तेन्ना तूं म्हणटलो फिलिपिनीज 4:13 4:13 हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक म्हजो जेजू आसा. हें उतर तुमच्या तोंडाचेर आसत जाल्यार देंवचार कळकळटलो. दुस्मान कळकळटलो. हांवूय तो कितेंय करूंक शकता कित्याक ताच्या सांगाता देव आसा. जेजू आसा. ही उतरां आमच्या भुरग्यांच्या दिसपटी तोंडांत घालात आनी पळयात. म्हणुया हांव कितेंय करूंक शकता. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक म्हजो जेजू आसा. म्हजी भुरगीं कितेंय करूंक शकतात कित्याक म्हज्या भुरग्यांक शक्ती दिवंक म्हजो जेजू आसा. असलीं उतरां भुरग्यांच्या कानार पडून दी. जायते फावटी आमची भिरांती ज्योत तेच्या लागीं कांय जायना. शिकोवंक जायना. तो भिरांतीन सारको बिजुडो बिवकुटो लोलो असलीं उतरां घातलीं जाल्यार त्या भुरग्याचें जिवीत पाड करून उडयतलीं. कोण उडयतलीं. आवय बापूय. असलीं उतरां घालचे सुवातेर ही उतरां देवाचे काळजीदारपणान तांचे भितर घालुया. प्रेज द लॉर्ड. देवतोनोमिया 31:6 दुसरी सुमोर धीर घेयात आनी घोट रावात. ताका भियेनाकात. तशेंच ताच्या मुखार कांपू नाकात कित्याक सोर्वेस्पोर तुजो देव तुजे बाराबर चलतलो. तो तुका विसरचो ना म्हूण सांडचो ना. पळयात कांय भाशेन आमकां देव सांगता भियेनाकात धीर घेयात कांपू नाकात कित्याक तो तुमकां सांडचो ना आनी सोडचो ना. जायते जाणांक घडये भिरांती न्हीद पडना. थोड्यांक जायते जाणां आसतले आमचे मदें कोणाक न्हीद पडना. जायते जाणां सांगता ब्रदर म्हाका न्हीद पडोंक ना. घरा वचत हें जाता तें जाता. तांकां ह्यो गुळयो घेयात. ह्यो गुळयो तुमकां न्हिदोंक बऱ्याक पडटल्यो. दोतोराशी गेल्यार पयशे पडटले. ते गुळये घेतल्यार इन्फेक्शन बा कितें जातलें पूण हे गुळये घेतल्यार तुका भलायकीच मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. Proverbs 3:24 तूं न्हिदूंक वेताय तेन्ना
भिवचो ना आनी आड पडल्या उपरांत सस न्हिदतलो आनी उठतलो. म्हणणेचें पुस्तक 3:24 तूं न्हिदूंक वेताय तेन्ना भिवचो ना आनी आड पडल्या उपरांत सस्त न्हिदतलो. साम 3:5 स्तोत्र 3:5 देखून हांव आड पडटां आनी सस्त न्हिदतां आनी उठ्ठां कित्याक सोर्वेस्पोर देव म्हाका हुस्क्या वेळी तीर कोत्ता. आमकां न्हिदूंक आड पडोंक जायना कित्याक आमचे हुस्के आमकां तकलेचेर आमच्या आखेच कुडीचेर दीस रात ते मनांत घोळटात. पूण जेन्ना हे हुस्के तूं भायर उडयता ह्यो गुळयो तुज्या लागीं आसूंक जाय. न्हिदूंक वेता तेन्ना ह्यो गुळयो घेव आनी तेन्ना पळय तुका कशे भाशेन न्हीद पडटली. साम 4:8 शांतीन हांव आड पडटां आनी सस्त न्हिदतां. जाका कोणाक न्हिदूंक जाय त्या वेळार हे न्हिदेच्यो गुळयो घेयात. एक भयण म्हाका पणजे येताली मडगांव मेळ्ळी आनी म्हणून कितलेच दीस जाले ब्रादर म्हाका न्हिदूच पडना आनी सगळीच म्हजी पिडा कशी वाडलेली आसा. आनी ह्या वेळार ते भयणीक हांवें हे गुळयो दिल्यो आनी ते गुळयो म्हणलें तूं घेयत वच. आनी ती आपले कार चलयताली आपल्या घरकारां सांगता भुरग्यांक सांगता ती कार चलयताली. ती कार घेवन येता येता खंय ती गुळयो घेवन तोंडांत आसली चिंवताली त्यो गुळयो. ब्रीज कोरताली ब्रीज क्रॉस करिना फुडें खंय तिका योसली न्हीद आयली तिच्यान आनी कार फुडें चलोवंक जायना जाली आनी कार थंय रस्त्याच्या सायडीक दवरून खंय तिणें फकत 1 वर असली न्हीद मारली न्हीद घेतली. तसली न्हीद ते म्हणटा आपल्या जिवितांत केन्नाच पडोंक ना तसली न्हीद तिका फावो जाली. प्रेज द लॉर्ड. तर असल्यो गुळयो आमच्या लागीं देवान दिल्ली आसात ती सांबाळुया ती चिवया काळजांत घालुया तेन्ना आमकां शांती मेवतली. जायते फावटी आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमी कितें कोत्ता काय एफेशियन्स 6:4 आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक राग हे सारको करिनाकात. तुमचे बरे वागणुकेन देवाचे बिरांतेन ताका ल्हान वयर करात. हे गरजेचें आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक न्हयच फकत उतरांनी जे भाशेन तो पयलो भुरगो म्हणटालो बापाय म्हजो घरांत आसा म्हूण सांगूं नाका म्हणला तसले फोट्यो उतरां न्हय पूण आमच्या कुरण्यांतल्यान तुमचे वागणुकेन जर तर आमी घोव बायलां एकामेका लागीं झगडटात आनी भुरग्यांक सांगता झगडत जाल्यार मार पडटले म्हूण आमी झगडटात जाल्यार आमच्यो कोरण्यो कसल्यो आसात. आमच्या कोरण्यांनी तो म्हणटा देवाचें उतर सांगता आमच्या कोरण्यांनी आमच्या भुरग्यांक ल्हान वयर करात देवाच्या मोगान आनी देवाचे बिरांतीन. हांगा एक भुरगो आमकां पळोवंक मेळटलो त्या भुरग्याचेर आमी नदर मारतले आमी. Voice video. Then. Video. The audio can't be heard. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हणटोच तुमची काळजां उचामोळ जावंक दिवं नाकात. सगळी बिरांत
सोडून दियात आनी भिरांत सोडून दितलो जाल्यार आमकां पयले सुवातेर देवाचो मोग जाय. देवाचो मोग आमकां भिरांतींतल्यान पयस कोत्ता अशें 1 John 4:18 सांगता. स्टार्टींग सुरवातीक स्टार्ट बिगिनींग बिगिनींग आवाज निकाल के पढ़ हम यहाँ से 1 से आवाज से. ये 3 है ये नहीं 4 है 4 है ये नहीं कुछ भी नहीं है ऐसे 5 है 5 है नहीं कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है 2 क्या है ये 1 2 3 4 5 1 से 1 से पढ़. आवाज निकाल के पढ़ हम यहाँ से 1 से आवाज से. ये 3 है ये नहीं 4 है 4 है ये नहीं कुछ भी नहीं है ऐसे 5 है 5 है ये नहीं कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है 2 क्या है ये 1 1 से प्रेज द लॉर्ड. असली आमच्या भुरग्यांक भिरांत शिकोवन ही घडणी बेश्टेच फिल्म कशें न्हू ते जिवितांत घडलेली आमी ताचेर नदर मारून आमच्याय भुरग्यांक कशे भाशेन वाडयतात ताचेर नदर मारली जाल्यार जायतीं बरेपणां आमच्या जिवितांत येतलीं. तर अशें जायत्या जाणांक भिरांतीन भरलेलीं आसात. आनीक एक चेडूं म्हाका मेळ्ळें इस्कॉलाक वयतालें आनी जेन्ना ते इस्कॉलाक वेतालें इस्कॉलान तें भियेलें आनी घरा लागीं येतूच ते आपले धाकटे भयणीक सारकें बुड्डून मारपाक लागले ताका गोळ्याक धरूंक आनी नाका जाल्ले ती हजदरी करपाक लागले. आनी त्या वेळार म्हाका तूं सोयेक मेळ्ळो ते घरांत भितर सरून आनी त्या भुरग्याक हांवें सांगलें बाया देव तुजो मोग कोत्ता देव तुजो मोग कोत्ता देव तुज्या काळजांत आसा आनी देव तुज्या काळजांत आसतना तुका कसलीच पिरांत ना. ही उतरां ताका परतून परतून ताच्या काळजांत हांवें ताच्या मामीक ताच्या दुसऱ्या भाव भयणाक खोचोवंक लायली आनी जेन्ना ताच्या उतरांत ताका समजोवंक लागून एक धाकटेच गायनांतल्यान ताका म्हणूंक दाखयलें हांवें. आनी ती उतरां आमी जायते फावटी गायनांतल्यान म्हणटात पूण ते चेडवान आपल्या काळजांत बाळगून दवरली आनी ताका लागून ताका सुटका मेळोवंक पावली. आनी ती उतरां अशीं आसात. जेजू काळजांत आसतना म्हाका भिरांत ना कित्याक तो पूत देवाचो रिगला तुज्या काळजां. जेजू काळजांत आसतना म्हाका भिरांत ना कित्याक तो पूत देवाचो रिगला म्हज्या काळजां. जेजू काळजांत आसतना म्हाका भिरांत ना कित्याक तो पूत देवाचो रिगला म्हज्या काळजां. हे भुरगे ही उतरां ती आख्खेच रातीक म्हणूंक लागले. रातभर ताणें गुळू 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 म्हणलें खंय आनी सकाळीं उठोन ते कुशलकायेन इस्कॉलाक गेले ताची देवान सुटका केली. प्रेज द लॉर्ड. हें सॉंग आमी घडये इंग्लिशीन मातशें घेतली सगल्यांक उदीक मेळूंक आनी त्या उपरांत आमची भयण जें कितें आमी ह्या पॅरेग्राफांत शिकल्या ती समारी करून दाखयतली.
is dwelling in my heart. He and I are one. All His joy He gives to me. Through Christ His Son, and with Jesus in my heart. Whatever to feel, for He is the Son of God. In my heart He is near. God is dwelling in my heart. God is dwelling in my heart. He and I are one. He and I are one. All His joy He gives to me. All His joy He gives to me. Through Christ His Son. Through Christ His Son. And with Jesus in my heart. And with Jesus in my heart. What have I to fear? What have I to fear? For He is the Son of God. For He is the Son of God. In my heart He is near. In my heart He is near. Christians who are baptized, have you ever realized this great mystery? God dwells in you and God is dwelling in my heart. God is dwelling in my heart. He and I are one. He and I are one. All His joy He gives to me. His joy He gives to me. Through Christ His Son. Christ His Son. And with Jesus in my heart. And with Jesus in my heart. What am I to fear? What am I to fear? For He is the Son of God. He is the Son of God. In my heart He is near. In my heart He is near. Brother began with a song, and again he's summed it up with a song. He started with saying, do we have fear in our hearts, and do we need to have fear? And most of us said no, but what he was trying to say is that we need to have the fear of God in our hearts. Most of the time we instill in us and in our children also the fear of the world, fear of darkness, fear of what someone has said to us, or fear of something that we've heard, that there are some curses on our family, and we live with these fears. And because of this, there is, our steps that we take in life are wrong. He said today's youth and today's children are doing so much of bad, so much of falling into addictions and sin and so much of wrongdoings. It's because they do not have the fear of God. They do not know that their loving Father is watching over them. And through those actions, they are hurting Him. So it's a must that we need to grow with the fear of God. At the time when we got married, at the nuptial vows that we have taken, we have promised God that we will raise up our children in the fear of God. But have we kept up this promise? Or have we forgotten to do this duty and instilled in them the worldly fears? He's given us an example that in the Garden of Eden, when Adam and Eve were there, they did something wrong. Sin got into their life. They disobeyed God. And because of disobedience, sin entered, and sin stripped them of the glory of God. Sin stripped them of the presence of God around them. And when God is not with us, Satan is there, and Satan is the father of lies, and through the lies that we start speaking, fear sets in. So the second area where fear sets in is because of lies. We speak about Peter, who denied Jesus. We talk about him and every passion of Christ during the Lenten season. We remind ourselves that Peter denied Christ 3 times. What about our lives? Are we denying God? Each time we tell lies, we are trying to say, okay, God is not there, or we are not trusting in God. We tell lies because of fear. And our children observe us, and they also start doing the same thing. Brother gave an example of the father who tells a little child, see, that man is coming, tell him that I am not at home. So when that person asks him, is your daddy at home? He says, daddy said to tell you that I am not at home.
So that man knew that daddy was inside. Okay, so the child told the truth, but it is we elders who teach our children to tell lies. And even if we are not telling them how to tell lies, they are observing our behavior and seeing our deeds, they are following the same steps. Another example brother gave, maybe that some people or somehow doubt sets in, and when there is doubt, again through that doubt fear sets in. He gave us the example of the storm that was there in the sea, and Jesus with the apostles was in that boat. Now the apostles were scared. Water had not yet entered the boat, but just that fear, the doubt, oh, water may enter, that brought fear in them. So what did Jesus do in that situation? Even in our lives, we may have doubts that are there. But what did Jesus do? We need to do the same thing. Jesus didn't say, oh yeah, really the storm is so great and it is going to destroy us. He did not speak what he saw. But Jesus spoke what he wanted. He said, calm down. He spoke to the storm. So we also need to do the same thing. When there is a situation of fear, we need to speak to that situation and say, you have no power over me. I belong to God. God is with me. When God is on my side, who can come against me? So we need... Hallelujah. Brother has given us many scriptures. I hope for those of you who are watching it, and even now for the remaining part, please note down all these scriptures. He gave us one example of Jairus' daughter. When Jairus had come to Jesus because his daughter was unwell, there was another lady there, the lady with the issue of blood. She was speaking, and in his mind he might have been having these thoughts coming that, what is this lady going on with her story? She's got her healing, let her go now, because my daughter is not well there. But it took time, and as the time elapsed, there was the servant of Jairus who came and told him, see, your daughter has passed away. Now this sad moment, this sad word that he heard was sinking in. But before that word could go deep down, Jesus spoke to Jairus and said, do not fear, just believe, only believe. Because if you believe, you will see the glory of God. Many times the words that we hear, the sad situation that we see around us puts in so much fear, and we think everything is lost, everything is over. But at that time we need to remember these heroes from the Bible, Jairus and many others. What did they do at that moment? We are not just listening to stories from the Bible, but they are life situations that can give us the hope and bring us out of our sad situations. Another example brother gave of a family where there was a husband, wife and a child, and they had gone somewhere for counseling, and that person had put in a lot of fear into them. They told them that there are lots of curses on your family, and you cannot live in this house. If you continue living in this house, you will have lots of wrong things happening, bad things happening. Your child will get bad to worse. They also told them, do not allow your elderly mother to even look at your children. And the third thing, because of all this that the wife heard, now we cannot live in this big house of ours. Our children are going to get bad. We cannot keep them with the grandparents. So she was getting desperate, and then finally she wanted to commit suicide. At this point, her husband phoned brother, and brother spoke to him and started giving him the word of God. He gave him lots of scriptures whereby he could get out of the fear. And they kept on confessing the scriptures. They kept on speaking them day and night. And through that, within 3 days, they were set free totally out of all this situation of fear. And today, they are really happy. Sometimes through the doctor's diagnosis, when we go to the doctor because we are not well, doctor tells us, okay, you are suffering from this disease. And we keep on thinking on the words of the doctor. And because of this, fear starts setting in. Then we keep on, it's like a process. First, doctor said just one sentence. And we say, oh yeah, this will happen, that will happen, now what will happen? And we keep on imagining on the negative side. And because of this, we get so drowned in that fear situation that we ourselves make the situation bad for us. But we have a scripture, Isaiah 35:4, which says, be strong, fear not, your God and Savior is with you. He will come and rescue you, and He will save you. So let us take these scriptures and meditate on them day and night. It is these scriptures that will give us salvation, that will give us freedom from all our wrong things that are happening in our life.
Proverbs 4:20 says, incline your ear to my sayings. We normally just hear the word of God and finish about it. Or finish it there and there. Okay, we heard it, it's a nice thing. It does not stop there. In fact, what we hear here, we need to meditate for the remaining 27 days of the month. We just come here for 3 days. And we are on a very high note for this 1 week maybe, but then slowly everything goes down. Brother was giving even an example. He says people who come for retreats, they are so filled with the word of God and they are bubbling. But the minute the next 4 days, 3 days, 7 days pass by, everything has gone down. So we need to meditate on it day and night. Do not let the word of God get out of your sight. Meditate it all the time. Let the word of God be instilled in your heart. Normally it's only in our mind and then we forget about it. So we need to have the word of God, how we say by heart it. Keep on saying it so much that even in your sleep, if you're awakened, you need that word of God to just instantly come out of your mouth. Because the word of God brings life, abundant life, life with good health and full of blessings. We want life. Praise God, abundant life. We normally, for us, life is enjoyment, but the worldly life is no compare to the life that God can give you. If you are soaked in the word of God, all the time you are thinking of the word of God, there is no fear, no sickness, nothing that can touch you. And if you are living in that kind of joy, then who can take away anything? Satan cannot come anywhere close to you. God is looking at our heart. He's not looking at how long we are praying, what long prayers we are saying. So let us totally focus on the word of God and let it be in our heart. Brother gave us, he just told us that yesterday we heard a testimony of a sister who was in the last stage of cancer. But she did not give up hope. She believed in the word of God, trusted in God, and today she is blessed with good health. She's out of that sickness. Praise God. Hallelujah. In Isaiah 41:10, God says, I will uphold thee with my right hand of righteousness. And for this, brother gave us a small incident or a small little story. He says there was a very narrow bridge, a wooden bridge, and a father and a son were walking on that bridge. And the father tells the son, please hold my hand. And Baba, hold my hand because the bridge is narrow. But the son says, no, Papa, you hold my hand. And he says, why? I holding your hand and you holding my hand is the same. He says, no. The son tells the father, he says, when I hold your hand, if I get scared and I'm shaking on this wooden bridge, I may leave your hand. But if you hold my hand, you will not let me go. So here we are comparing ourselves to our Heavenly Father. Let the Abba Father hold our hand. He's holding our hand. But we should know that He's holding our hand. We need to trust this loving Father. Because when we have put our entire trust in Him, there is no fear that can come anywhere close to us. Brother again told us a year has 365 days. And for each day, there is a word of God telling us not to fear, I am with you. I have not forgotten you. I will never forsake you. I am there with you. So more than 365 times we get the word of God in the Bible saying, I am with you, fear not. So let us trust our God. Let us know that our Abba, our Papa is there with us, never going to leave us and let us go. In Hebrews 13:6, God says, if God is with me, who can be against me? What can man do to me? What is man compared to God? God is almighty, all powerful, He's our creator. So if He is there with us, why are we frightened about X, Y, and Z? And in 2 Timothy 1:7, it says, God has not given us the spirit of fear, but a spirit of power, love, and of sound mind. So let us not ever be shaken up and say, I cannot do it. Again, in Philippians 4:13, it says, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. So let us believe in that and let us tell our children, never shall we say these things like, hey, you are useless, you can't do anything, you can't study this, maths is too tough for you. Let these words not come out of our mouth. But tell our children and let them keep saying, I can do all things in Christ Jesus who strengthens me. So all means really all, everything. There is nothing that we cannot do because we are not doing it, but Christ Jesus is strengthening us, and with His strength we are going ahead. And for those who are scared and who are worried and all the time disturbed and cannot get sleep, brother has given us some sleeping pills. If you have not noted down, you can take it down. Proverbs 3:24, Psalms 3 verse 5 and Psalms 4 verse 8.
These are sleeping pills. Normally if we go to a doctor and we take these sleeping pills, then we are worried it may have some side effects. But the Word of God has these pills to give us sound sleep and sweet sleep. So brother has said, there was a lady who had come to him and telling him, brother, I don't get sleep, I get worried and disturbed. So he gave her these 3 sleeping pills, and she was driving the car with her family back home. After she crossed the Zuari bridge, she started really feeling drowsy and she could not drive any further. So she had to stop the car, park it at the side, and she went to sleep. For more than 1 hour she slept, but the sleep that she got, she's saying, it was really marvelous. Never did I sleep like this. So it was the Word of God who helped her to sleep. And Ephesians 6:4 says, bring up the children in the nature of God. The children are all the time observing us. If we imbibe the nature of God in us, they will observe us, and through our example, let us lead them further. So let our hearts not be troubled, because we know our God, our Savior is with us. And as we sang the song, and the words of the song says, God is dwelling in my heart. There is nothing that I will fear, because He's the Son of God and He is near. He abides in me, He is inside me. So why should anything ever disturb me? Yeah. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जी कोण न्हिदल्यात ती मातशें उबी रावची. प्रेज द लॉर्ड. आतां जी कोण न्हिदूंक ना ती उबी रावची, आनी देवाचो मोग आमच्या काळजांत कितलो आसा तें बरवशा वरवीं आमी दाखयतले. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं उबी रावया.
देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. बसूया. माय होप बोरवासो. हो बोरवासो आयज आमकां कितेंच भाशेन एक आनीक बॉल दितलो. ही भिरांतींतली भायर सरोन बोरवाशान बरोवंक. तर बोरवासो म्हणल्यार कितें काय रोमकारांक रोमन्स 5:2-4. रोमन्स 5:2-4. रोमकारांक 5:2-4. देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवासो दवरून आमी मुरगोटाव. कित्याक दुमाळ्या मदें काळजांनी बोरवासो उपजता. जेन्ना आमचे दुमाळे कोश त्रास येता तेन्ना हे काळजांत आमचो बोरवासो उपजता. कित्याक रोमन्स 5:5 म्हणटा हो बोरवासो मनशांक फटयना. जर तुका तुज्या लागीं बोरवासो आसा तो तुका फटोवचो ना. पूण तूं बोरवाशान ना, तुका तर बोरवासो ना तुज्या घरकान्नीचेर तुज्या घरकाराचेर जाल्यार जायते फावटी आमी एकामेकाक फटोवंक पावतले. देखून गरजेचो बोरवासो. आनी बोरवाशान बरोवन आयज आमकां दर एकल्याक देव जायती देणी दितलो. आनी बो करून जांकां भुरग्यांची देणी नात, फुडें दोतोरान सांगलां आनीक भुरगें जावपाची बोरवासो ना, तसल्यांक आयज ही एक बरी खबर. कित्याक हो बोरवासो घेवन थोड्याच काळा मदें हें बोरवाशाचें देवाचें उतर ताच्या कानार पडटोस 28 जाणां 28 कपल्स भुरग्याचें देणें घेवंक पावल्यात. प्रेज द लॉर्ड. आनीक थोडे दीस फाटीं आनी खबर दिली एके कपल्सान, एके जोडयेन 14 वर्सां उपरांत ताका भुरग्याचें देणें फावो जालें म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. तर आयज आमचे मदें वसलीं जायतीं जाणां घोडे आमची सोयरीं आमची इश्ट मित्रां कोणूय घोडे आसतलीं. हे देवाच्या उतराच्यो बियो तांच्या भितर रिगोवंक आमकां आदार जातलो. तर देखून चीत दिवन आयकुया आनीक त्या उतरा प्रमाणे आमचेंय जिवीत आनी दुसऱ्यांचें जिवीत सुफल करूंक आयज आमकां हो बोरवासो बळ आनी गोठाय दितलो. 1 तिमोथी 6:17. तुमी गर्वान फुलो नाकात, तुमचो बोरवासो फकत देवाचेर आसूं दी. हें गरजेचें. जायते फावटी आमी फुलता, गर्व येता, आनी जेन्ना ज्या मनशाक गर्व येता देव गर्विश्टांक जळटा आनी खाला उडयता. जी कोण खालती जातात तांकां देव वयर उबारता. प्रेज द लॉर्ड. अब्रामान देवाच्या उतराचेर बोरवासो दवरलो आनी रोमकारांक 4थ्या वेसा रोमन्स 4:18 देवाची पदवी ताचेर देवूंक देवान म्हणलें तुजी सोसोत इतली व्हड जातली. आनी ह्या देवाच्या उतराचेर अब्रामान बोरवासो दवरलो. बोरवाशान तो बोल्लो. जर तर आमच्या मदें वसलीं कोणाकूय भुरगीं नासतना आसात, अब्रामाक 100 वर्सां 90 वर्सां तो पिरायेर पावल्लो, तेन्ना भुरगीं ताका जावपाची आशा नासली. पूण देवान ताचे भितर हो बोरवासो घातलो. तुजी सोसोत हांव हिसपा भायर वाडयतलो. ताच्या मनांत ते दुबाव येवंक नात. हांव इतले जाणटे पिरायेर पावलां, म्हजी बायल जाणटी जाल्या आनी कशे भाशेन हें देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत जिवें जातलें. बोरवासो मनशाक फटयना, कित्याक देव मनशाक फटयना. ताच्या मनांत दुबाव येवंक नात आनी तो बोरवाशान बोल्लो. हीच कितें उतरां आंकवार मरीच्या कानाचेर पडली जेन्ना ती लग्नूच जावंक ना. पवित्र आत्मो दूत येतात आनी म्हणटात तूं कुरपेन बोलली, तूं देवाच्या पुताची आवय जातली. थोडोच वेळ गोले ती घाबरली, पूण तिणें म्हणलें जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोर म्हणे.
जर आमच्या मदें असली कोणूय आसात जाल्यार ताणेंच आंकवार बरे भाशेन देवाची उतरां आपल्या भितर गिळची गरज आसा. जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरां प्रमाणे जे भाशेन आंकवार बरें सोवें घडलें म्हजें सोवें घडो. तर ही उतरां जितले फावटी तूं गिळटलोय सायबीण मागचे भाशेन आंकवार बरे भाशेन आमकां हें गरबेसपण येतलें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेनेसिस 1:28 उत्पत्ती पयलो ऑफिसर 28 वळीचेर सुरवातेकूच देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें चडात आनी वाडात. देवाची येवजण आसली आमकां चडोवंक आनी वाडोवंक. ही देवान सुरवातेक जेन्ना आदामाक आनी एवेक रचलेली तेन्ना ही येवजण आसली वाडात आनी चडात. पूण जायते फावटी ही येवजण आमी देवाचे कुशेत आड गेल्या, आमचे कुशेचेर आमी चल्ल्या आनी जायते फावटी नाका जाल्ले त्रातमेत घेवन देवाची येवजणी पाड करूंक आमी वावुरल्या. जायतीं जाणां कडेन आंकवार आसतना हे देवाचे येवजणेचेर आड गेली आनी उपरांत काजार जातूच देवा लागीं म्हाका देणी दी मोगोंक लागली. आनी असले वेळार घोडे जायते फावटी ही देवाची येवजण आमी फिसकोटल्या आनी ते पासत ही देणी आमकां आडवून उरलेली आसात. एक उस्तोरी जी म्हाका मेवली खूब रडटाली आनी तिका विचारलें बाया तूं कित्याक रडटा. ती म्हणूंक लागली ब्रादर हांव प्रेग्नेंट आसा. आगो प्रेग्नेंट आसा जाल्यार रडपाची कित्याक गरज ना ब्रदर. हांव काजार जाल्यार 5 वर्सां जालीं आनी 4 फावटी म्हाका मिसकॅरेज जाली आनी आतां हांव गर्भेसपणाच्या बेसार आसा. सगळे लोक म्हणटात येवूय फावटी तुजी मिसकॅरेज जातली आनी दोतोरूय दुबाव घालता आनी हाका लागून ती रडटा. तेन्ना ते वस्तुरेक देवाच्या उतराच्यो भिवून दिल्यो. प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें उतर तुजें जिवीत आनीक मरण जाता आनी ताचो परिणाम तुवें भोगचो पडटा. आनी त्या वेळार ती म्हणूंक लागली ओय ब्रादर हांव काजार जालीं तेन्ना हांव अशेंच म्हणटालीं कोणें तर म्हाका विचारीत आगो कांय ना बरी खबर कांय ना गूड न्यूज कांय ना कांय जावपाचें म्हाका इतले बेगीन भुरगीं नाका हांव मागीर म्हाका हांव घेतली. कोणें विचारलें म्हाका इतले बेगीन भुरगीं नाका मागीर हांव घेतलें. जितले फावटी देव ताका दिवंक सोदतालो 4 फावटी दिली ताणें 4य फावटी नाकारली आनी आतां ह्या वेळार ते रडटा हेवूय भुरगे वेतले म्हणून. जाल्यार मन बदलूंक गरज. ज्या लोकांनी जे सुरवातेक आमी आयकल्लें भिरांतीची मन घेवन आयिल्ली तें मन बदलूंक गरज. तुज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरची गरज देवाची उतरां. आनी तिणें देवाच्या उतरांतल्यान हे गुळयो ती घेयत रावली आनी तिका देवान बेसांवांनी बरोवन तिचेर देवान देणें फावो केलें. प्रेज द लॉर्ड. तिका हें उतर दिल्लें तें तिणें उतर सदांच सांबाळ्ळें. मालाकी 2:15 मालाकिया 2:15 जायते जाणांक जी भुरगीं देणें नात ताका हें चड गरजेचें. जेन्ना ती एकवट करूंक एकठांय जावंक वेता तेन्ना ही बासावणी देवाची उलोवची. मालाकी 2:15 एकूच कूड आसलेली रोसना तुवें म्हाका करूंक ना. एकूच कूड आनी एकूच सुवास आसलोली. एक कूड जालें आमच्या काजारा वरवीं आनी एक सुवास तुवें आमकां केल्या कित्या पासत देव म्हणटा सोंसोत उत्पन्न करचे पासत. सोंसोत उत्पन्न करचे पासत आमकां दोगांयकूय घोव बायलांक एक जावंक केल्या. आनी ही बासावणी जेन्ना आमी दोगांय बरोबर म्हणटली पोत्तून आनी ती ताणें म्हणूंक लागली तेन्ना ती सोंसोत सांबाळटली सोंसोत उत्पन्न जातली. देखून देवा लागीं उलोवयात आमकां दोगांयकूय एक सुवास आसलोली तुवें रचना केल्या सोंसोत उत्पन्न करचे पासत आनी आमी सोत म्हणटा ही सोंसोत तुवें आमकां दिली म्हूण. जेन्ना सोत म्हणटलें सगळें घडटलें. प्रेज द लॉर्ड. Psalm 113:9 स्तोत्र 113:9 तुवें आमकां असले निराशी जाल्ल्या
देवाचें उतर मेळटा वांजते बायलेक भुरग्या बाळाची आवय करून हांव ताका तुज्या घरांत दादोशी खोदतलो. वांजटी बायल जाणटी जाल्ली माथ्यार पिराय पावल्ली जाका सगळे म्हयन्याच्या बंद जावन असले पिरायेर पावलेल्या जाणट्यांक पुर्यान देव वांजट्यांक पुर्यान भुरग्या बाळाची आवय करून घरांत दादोशी करूंक देव आयज आमकां एक एकल्याक सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. तर सुटकेच्या पुस्तकांत पळोवया एक्झोडस 23:26. तुमच्या देशांत कोणूच गोरपात जावचो ना, कोणाचोच गोरपात जावचो ना न्हय म्हूण कोणूच वस्तुरी वांजटी उरची ना. असली चिंतना आमच्या मनांत आसूंक गरज. आमच्या घरांत आमच्या फॅमिलींत कोणूच गोरपात करचो ना आनी कोणूच वस्तुरी वांजटी उरची ना. असली चिंतना आमच्या मनांत फॅमिलींत दिसान दीस घडोवयात. कांय बरो ना तुमकां काजार जावन कितलीं वर्सां जालीं, पूण ही मनांत तर आमचे वस्तू आसत जाल्यार इजाया 66:9 इजाया 66:9 तो म्हणटा कुसवो उगडटा आनी जल्मा हाडटा तो हांवूच. हो देव कुसवो उगडटा तोच जल्माक हाडटा. एक थोडे काळ फाटीं एक वस्तुरी 9व्या म्हयन्यांत आसली आनी जेन्ना ते बालोंतर जावपाचो वेळ पावल्लो दोतोरांनी एक भिरांतीची खबर घातली. ताच्या भितर गांयदोळ्यांनी वेडो घातला आनी एकदम ती पेरी घासतली आनी फुडें ऑपरेशन केल्यार वाचत ना वाचत असली भिरांत आसलेली. आनी तेन्ना ती भयणीन फोनाचेरूच म्हाका ही खबर सांगली. तेन्ना हांवें हें उतर तिका दिलें, देव कुसवो उगडटा आनी जल्म हाडटा तो देवूच. प्रेज द लॉर्ड. दोतोर आमकां दिल्यात, देवान दिल्यात ते, पूण व्हडलो दोतोर जावन आसा देव. ताच्या लागीं जायना तसलें कांयच ना, पूण तोच उगडटा देव. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या कश्टाच्या वेळार तिच्या तोंडांतल्यान हीच उतरां आयली, देव कुसवो उगडटा आनी जल्म हाडटा तो देवूच देवूच. ही उतरां हाडून हाडून तिणें जेन्ना 15 मिनटां जाल्लीं पोत्तून फोन केलो, ब्रदर म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली म्हूण. हालेलुया. आमचो देव अजापाचो देव, पूण देवाचें उतर आमच्या ओंठांचेर काळजांत आसत जाल्यार असलें अजापां देव आमचे सगळें करीत आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. जेनेसिस 18:14 उत्पत्ती 18:14 फुडल्या वर्साक परतून हांव येतलो, साराक भुरगो जातलो. ही भासावणी साराक देवाच्या मनशान फाव केली. फुडल्या वर्साक परतून येतलो, साराक एक भुरगो जल्माक येतलो. आनी खरेंच तेणें ही भासावणी सत मानली आनी फुडल्या वर्साक जेन्ना आयलो तिच्या हातांत भुरगेचें देणें फावो आसलें. प्रेज द लॉर्ड. जेरमियास 15:16 जेरमियास 15:16 म्हणटा, तुजी उतरां म्हाका पावली तितलेय पावटी हांवें ती गिल्ली. ती उतरां जाली म्हजें दादूसपण, म्हजो संतोश, म्हजे काळजाची शांती. जेन्ना हे सारान ही वस्तोरेची ती उतरां आपल्या काळजांत घेतली, ते वस्तोरेन आपल्या काळजांत घेतली, गिळ्ळी. दोतोराची पिल्लां न्हय, पूण देवाची उतरां तिणें गिळ्ळी, ताका सुटका मेळ्ळी. आमी कसलीं उतरां कसलीं पिल्लां गिळटात गाय. कोणें तरी भिरांतीची पिल्लां आमी घाल्ली ती गिळ्ळी, मागीर सगळीं उचांबोळ जावं आमचें जिवीत पाड करूंक आमी पावतलीं. देखून देवाच्या उतरांत जितलीं पिल्लां आसात ती गिळत रावया आनी आमकां भलायकी मेळटली. जेनेसिस 21:2 उत्पत्ती 21:2 सारा मातार पिरायेर पावलेली. तरूय आसतना ती मातारी जावन तिका देवान हें व्हडलें देणें फावो केलें. अब्राम सारा इतले जाणटी पिरायेर पावल्ले आसतना तो ताका देवान भुरग्याचें देणें फावो केलें. आयज आमच्या मदीं जायतीं नेणटी तरणी पिरायेचीं आसतलीं. देवान ताका भुरग्याचें देणें दिवंक जायना. सत मानतलें सगळें घडटलें. आयज जर कोणेंय काळजांत आपल्या बियां भितर ओपून दवरल्या ताका आयज देव आपल्या ह्या देण्यांनी बोधता. प्रेज द लॉर्ड.
आतां कितें करचें गरज? जेनेसिस 25:21, उत्पत्ती 25:21, इसाकान आपले पोतिनी खातीर सर्वेस्परा कडेन विनोती केली. इसाकान देवा लागीं आपले गोरखांनी पासत विनोती केली, मागणी केले आपले गोरखांनी पासत. आमी कितले पावटी मागणें करता काय? कित्याक ती वांजटी आसली, तिची पोतीन रेबेका वांजटी आसली. तरी आसतना इसाकान बोरवोसो दवरलो आनी ताचेर देवाचेर पातयेवन विनोती केली आनी रेबेका गोरबेस्त जाली. प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन 1 Samuel 1:19-20 बोज, एल्कान आनी आना बोज सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक भोजूंक लागली. बोज सकाळ फुडें कामाक वयच्या आदीं कितें करचे आदीं एल्कान आनी आना ही घोव बायलां दोगांय पयलीं उठली आनी सर्वेस्परा लागीं भोजूंक लागली, मागणी करूंक लागली आनी आना गोरबेस जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी सकाळीं उठोन खंय धांवता काय? कोणाक ब्रदर फादर मातशें आमकां एक भुरग्याचें देणें दिवं, मातशें मागणें कर. आमी कामाक धांवता. ती उठली आनी पयलीं सर्वेस्पराक भोजूंक लागली आनी ताका भुरग्याचें देणें फावो जालें. इसायास 44:3 म्हणटा, तानेल्ले जमनीर उदक सोडटलो, सुकलेले भुंयचेर उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. तुज्या पूत धुवाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो, तुजे संस्थीचेर हांव म्हजो आशिर्वाद देंवयतलो. प्रेज द लॉर्ड. जर तर आमची तानेल्ली आसा जमीन, सुकलेली आसा, ते जमनीचेर व्हाळ व्हांवतले. जाका कोणा म्हयन्याच्या जायना वो कसले आडकोळेन सांपडला ते सुवातेर जेजू आपले पवित्र आत्मेचे झुरींतल्यान व्हाळ सुरू करतलो आनी तुमचेर आशिर्वाद देंवयतलो. हेब्रेव 6:11 तुमचो बोरवासो सपाटणेक पावसोर तुमची उर्बा तीर सांबाळून तुमच्या मदल्या जोड एकल्यान तिची मिनोत घेवची. जे भाशेन दर्यांत नांगर व्हडे सुरक्षीत दवरता तसोच हो बोरवासो आमचें जिवीत सुरक्षीत दवरतलो. जेन्ना एक व्हडें आसता ताका नांगर घालून तें सांबाळून दवरतात. वादळ मोड आयलें, उदक आसलें दोल्लें जाल्यार तें व्हडें पयस वयचें ना. तेच भाशेन आमच्या लागीं तर बोरवासो आसा. आमच्या जिवितांत सुक्ती आयली, बत्ती आयली, वादळ आयलें, मोड आयलें जाल्यार आमकां भिरांत आसचें ना. आमचें जिवीत देव सुरक्षीत सांबाळटलो. जी कोण हे देवाचे बासावणेन सोत मानतात ती सोडवण जोडटली. जो तरी आज बासावणी दिल्या, कोण ही सोत मानतात ताका शिमऱ्यांनी पीक जातली. कित्याक देवाचें उतर सोत, वाट आनी जिवीत हें बरवशान बरोवन आयज जी कोण हे बासावणी सोत मानल्यात ताका सोडवण मेळ्ळी म्हूण आमी देवाक व्हडल्यान ताळयो मारुया. Brothers, speaking on different seeds that we need to plant in our life, and when we have these seeds, they will sprout into small saplings and finally be very fruitful like big trees. The first seed that we had spoken about was the seed of fear. The second one is of hope. And he starts with what is hope. Romans 5 verse 2-4. When we are faced with trials, we need to have hope, and it is this hope will never put us to shame. If you put your hope in the Lord Almighty, you will never be put to shame, or the hope will never let you down. And he has given this word to many childless couples, and by believing in this word and trusting on this word, 28 couples have been blessed with children. And recently he says, I got the news that a couple who was married for the last 14 years was able to bear a child. 1 Timothy 6:17 says, do not take pride in the riches of the worldly things, but have hope in your mighty God.
There are examples in the Bible that we get. The biggest example is Abraham, who we call as the father of faith and hope. He hoped against hope, believing in hope. The situation was totally hopeless. Because at the age of 99, God had promised him that he would have a child at the age of 75. But he had to go through that journey for the next 25 years at the age of 99, but he kept believing. God had told him, go out and count the stars. I will give you, your children will be as many, you will be the father of nations, not just one nation. So he just trusted. He didn't even have one child, and here God is telling him, you will be the father of nations. But he trusted and trusted for 25 years. So that's why he's the father of faith and hope. And he believed in a total hopeless situation. At the age of 99, Abraham had a son, Isaac. And he says, brothers telling us, just as Mother Mary said, let it be done unto me according to the word of God. Those of us, if there are any childless couples, or if you are praying for somebody, keep instilling this hope in them. That just as Mother Mary said, let it be done unto me according to thy word. If it is said in the word of God that God is going to bless, and there will be nobody without a child. There will be nobody childless, and nobody will abort the child. So if this word is there in your heart, just trust in that word, and definitely you will be able to bear a child. Genesis 1:28 says, be fruitful and multiply. But have we abided, or have we been one in the word of God? Have we been a part of the plan of God? There could be many times situations where people initially, maybe before getting married or even in the first few years of marriage, they said they did not want to have a child and have adopted many contraceptive methods. And maybe now the body is not cooperating. Now they want a child and they are not able to bear a child. Again, Proverbs 18:21 says, life and death is in the power of my tongue, and those who love it will eat the fruit of it. Brother gave us an example. There was a lady who was almost in the, she was just crying. So when brother asked her, why are you crying? She says, I'm pregnant. So he said, why are you crying? Because you're pregnant. There are people who are crying because they don't have children, and here you are pregnant. She says, no, 4 times before I was pregnant and I had miscarriages. And now again people are saying, even this time, this child, you may lose this child. So brother said, then she herself told brother that, when I got married, when anybody would say, is there any good news? I would say, no, I don't want to have children so soon. So it was her words that she was actually speaking. It was her words that brought the disaster or brought whatever wrong. There is power in our tongue. And those of us who love, whatever we are speaking, we speak it because we believe it. So what we speak, we are going to eat the fruit of that. So let us speak the word of God and be blessed with the promises that are there in the word of God. Brother gave her this word and said, no, not to this lady, but he gave this word saying, Malachi 2:15, even when the couple is one with each other, maybe at the bed or in the actual act of sexual intercourse, they could say this, we are made one to seek godly seed. So if we are here, God is watching us and He is going to bless us with His seed. Psalms 113:9 says, even an elderly woman will be able to bear a child. And that Exodus, I missed that, brother. Exodus, nobody will be barren, and nobody will commit abortion. Exodus, you written it? 23:26. Exodus 23:26. It was not put up also. They missed it there. There was another lady who was in the 9th month of her pregnancy, and someone had given her some wrong prophecy that things may not go on well, and at the time of delivery you may not be able to deliver the child normally, and even if you try to do an operation, there is no hope. Either one of you may survive. So brother gave her this Bible quotation saying, Isaiah 66:9, God Himself will open your womb and He will deliver your child. So with this, she kept on prophesying it and confessing it all the time that whatever may happen, I just believe that God will open my womb and He will deliver the child. And within 15 minutes of labor pain, she delivered a normal, healthy child.
We have another scripture, Genesis 18:14. Next year, God says, Sarah will have a son. And it really happened. Sarah, we know Sarah is the wife of Abraham, and they again were childless. She was old, really old. If Abraham was 99, she was about 75 or 80. But at that, she just believed. And when the man of God came that way, he said, next year you will have a child, a son in your hand. And she really believed and held on to that word of God, and it happened. Jeremiah 15:16 says, thy words were found and I did eat them. We need to chew the word of God just as we would relish a piece of chocolate in our mouth, all the time chewing and really relishing the taste of it. That way we need to relish the word of God. What are we relishing in our lives? Are we chewing on the words that somebody said to us in the past, or some words of fear that were instilled in us? Or are we holding on and relishing the word of God, meditating on it day and night? That is what will bear fruit in our lives. Genesis 21:2, Sarah conceived and bore a son in old age. So no matter how many years have passed for your marriage, do not lose hope. And even give this hope to other childless couples, that if it could happen to Abraham and Sarah, it can happen to anyone and everyone. God is not a partial God. The blessings were not only for him. It's only the amount, the amount with which we believe, that is the quantity with which we will receive. We normally just say things, but if you don't believe in what you are saying, it doesn't work. Now when it came to Isaac, that is the son of Abraham and Sarah, in Genesis 25:21, we get this. Isaac prayed to God for his wife, and Rebekah conceived. So we need to be in constant touch with our Lord. Let us put our trust in him, and only then we can trust God to get what we want. 1 Samuel 19. Early morning, this childless couple, elderly couple, they prayed to the Lord. What are we doing early morning? We are busy with our worldly course, maybe going to work and this and that. Are we putting our trust and early morning believing and trusting and placing our trust in God? Isaiah 44:3, I will pour water upon the dry land and send my spirit on your seed. Our seed are our children. There could be a situation where we think everything is hopeless. Our children are not listening to us. They are going their own way. They have their own friend circle. They don't want to do anything with God. But here the situation may look dry. The land may look totally barren. But God promises, I will pour water on the dry land and send my spirit. So let us say, the spirit of the Lord is upon my children. Let us not lose hope and say, this cannot happen. This child is a gone case. No. Let us trust. Different examples where we need to hold on to this hope, and the hope will never put us to shame and never let us down. And last brother said, Hebrews 6:11, just as an anchor keeps the boat secure at the shore, no matter how strong the winds are and we feel the boat is getting tossed, but the anchor that is there will hold the boat firm. Similarly, our hope will be able to hold us firm and take us safely through life unto the end. So let us put our hope in our God, who is almighty and all powerful. Praise the Lord. Praise the Lord. आता तिसरी आमी वेता, तिसरी बी म्हणल्यार भासावणी, प्रोमिसीस. आनी बो करून आमकां काजारी जोडयांक अदीक बऱ्याक आनी फायद्याक पडटली. रोमन्स 4:21, रोमकारांक 4:21 बोल, देवान बासायलां तितलें शार्ती पावोवंक देवाक पदवी आसा. दादल्याक आनी बायलेक पोती आनी पोतीन जावं बिचून काडल्यान. आनी जॉन 15:16 म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडला. जॉन 15:16, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विचून काडल्या. नेमल्यात आनी पाठयल्या की तुमी वेची आनी तोगता तसलीं फळां उत्पन्न करचीं. घोवाक आनी बायलेक कितें भाशेन देवान सुरवातेक तान विचून काडलेलीं आसात, ही तोगता तसलीं फळां उत्पन्न करूंक. मॅथ्यू 19:5-6,
दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो. ही देवाची बसावणी. आनी त्याच बरोबर देव ही बसावणी शांती पावोवंक आमकां आपले बसावणी दिता. जे हांवें जोडलां त्या मनशान वो कोणाच्यान मोडूंक जायना. तर आमी कसली बसावणी दितात. आमी घोव बायलांनी एक बसावणी दिल्ली. सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत आमी एकामेकाक विस्वाशी रावतली. आमची बसावणी घोव बायलांनी पाळल्या काय वो पाळटात काय. जायते फावटी आमी घोव बायलां जावंक वो सांगाती सोदूंक भोंवतात. एकटो म्हाका भाव म्हणूंक लागलो, बाबा ब्रदर मातशें एक म्हाका बरी सांगातीन मेळटा जाल्यार एक चेडूं मेळटा जाल्यार मातशें माग. हांवें म्हणलें बाबा केन्ना यो आनी वांटो घे देवाच्या उतरांत. ना ना बाबा म्हाका वेळ ना, म्हाका तूंच मातशें माग. म्हणटच तूं सोदूंक भोंवता काम आनी हांवें वो मागणी करची आनी तुका मेवचें. ताणें मागणें करूंक नाका. जे भाशेन ताका भुरग्यांक मागणें जाय म्हणून ताणें सकाळ फुडें उठोन ती मागणी करताली. तो तुका बायल जाय जाल्यार तुका मागणें मेळोंक नाका, मागणें करूंक नाका. ताका उतर दिलें उत्पत्ती जेनेसीस 2:18. दादलो वो बायल एकली आसल्यार बरी न्हय. हांव ताका फावो तसली एक सांगातीन वो सांगाती दितलो. हें देवा कडेन तूं उलय. तुवें म्हणलां दादलो वो बायल एकली आसल्यार बरी न्हय. हांव तुका फावो तसलो सांगाती वो सांगातीन दितलो. हांव सत मानता तुवें म्हाका फावो तसलो सांगाती फावो तसली सांगातीन दिली म्हणून. हें देवा कडेन तूं उलयत राव आनी तेन्ना देव तुका ही सांगाती फावो करतलोच. प्रेज द लॉर्ड. 1 कोरिंथियन 7:2, 1 कोरिंथियन 7:2. घोव बायले विशीं कायदो. दर एका दादल्याक आपली बायल आनी दर एके बायलेक आपलो घोवाचो. दुसरो घोव न्हय, दुसरो दादलो न्हय, पूण दर एका दादल्याक आपली बायल आसची आनी दर एके बायलेक आपलो घोव आसचो. आनी जेन्ना हे तूं तुज्या जिवितांत पाळटा तेन्ना 3:5 1 कोरिंथियन 7:3-5 1 कोरिंथियन 7:3-5 एक उतर मेळटा आमकां. बायलेक आपल्या काश्या कुडीचेर अधिकार ना, पूण तो तिचे घरकाराक आसा. आनी घरकाराक आपले काश्या कुडीचेर अधिकार ना, तो तिचे बायलेक आसा. हे मातशा घोव बायलांनी मनांत धरून बारीक ताचेर नियाळ करचो. जी कोण घोवा सोडशी पयस सरोंक सोदतात वो दुसरे वांकडे वाटेन वयतात ताका देवाचें उतर 1 कोरिंथियन 7 1 कोरिंथियन 7:10-11. घोव आपले बायलेताय आनी बायल आपल्या घोवाताय पयस जावचे न्हय, पूण संधान करून नव्यान एक जावची. हो देवाचो एक हुकूम कायदो. ती पयस जावची न्हय. जी कोण पयस जावंक सोदतात नाका जाल्ली ताचेर जायते तरेन निभा घेवन ती पयस जावचें न्हय म्हूण देव हुकूम घालता. पूण संधान करून बक्षणे घेवन एक मन करून ती एक जावची. सिराकाचो सिराक 26:2-3. एक विश्वासी बायल सिराक 26:2-3. एक विश्वासी बायल तिच्या घरकाराचो संतोष. एक बरी बायल म्हणल्यार वणांतलें व्हड देणें आनी सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्याक तें मेळटलें. जो तर आमकां एका घरकाराक एके घरकारीक बरो घरकार एक बरी घरकान्न फावो जाल्ली जाय वो आमी एकवटान सांबाळलेली जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्पराची भोक्ती करूंक जाय. ताकाच तें मेळटलें. तरी आयज आमकां कितें भाशेन हें देवाचें उतर आमकां आपयता आमकां बरी घरकार आनी बरो घरकार जावंक. रोमकारांक रोमान्स 4:20 देवाचे बसावणे मुखार दुबावून अब्रामाम फाटीं फुडें सरलो ना, पूण भावार्थांतली ताणें गोड वेंग मारली
आनी देवाक ताणें वाखाणणी केली. तर आमी देवाक वाखाणची गरज. तेन्ना देव रोमन्स 4:16 म्हणटलो देवाची भासावणी भावार्थाचेर तारलेली आसा. देवाची भासावणी भावार्थाचेर तारलेली आसा. तर ही भावार्थाचेर कशी तारलेली आसा ती आमी पळोवंक वेचा आदी. सिस्टर The third seed is promise. Basauni म्हणटा आमी कोंकणीन ताका. देवान आमचे what God has promised, he will see that he fulfills that promise. God will, Romans 4:21 says God will perform what he has promised. In John 15:16, God says, I have chosen you, you have not chosen me, and I will see that you will bear fruit. You will do whatever I have planned for you to do. In Matthew 19:5, it says, man will leave his father and mother and will be one with his wife. At the nuptials, when we get married, we take the vow saying, in sickness and in health, in good times and in bad times, I will be with you. But have we kept up this promise? Is it really happening in our lives? In Genesis 2:18, it says, I trust you, God, that you will give me a partner suitable for me. Brother says there was a man who was telling brother to look out for a partner for him. So brother told him, you come and listen to the word of God, take part in the service. He says, no, I'm very busy, I have no time. So he wants a good partner and he asks brother to pray for him. Is it not that if I want something, I need to pray? I need to put my petition before God. I need to know what is God's plan for me. And the whole the first chapter of 1 Corinthians 7:2, 4, 10, 11, that's everything for a married couple. Let every man have his own wife and let every woman have her own husband, so that there is no fornication. In 1 Corinthians 7:4, he says, the wife does not have a power over her own body, but it is the authority of the husband. The husband has no power over his own body, but it is the authority that the wife has over him. So let us understand this. 1 Corinthians 7:10, 11 says, let the wife or husband, if they are, I didn't get that word. If there is a dispute, if she has broken off, let her be unmarried and or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. And here we have Sirach 26:1-3. Happy is the husband of a good wife. The number of his days will be doubled. Last one, Romans 4:20. God's promise is based on faith. So we're actually moving on to the next seed, and that is faith. So before that, brother says, if we want God's promise to be fulfilled in our life, whatever God has promised in his word, he says, I am faithful to my word. But if we are believing in that word, and if we want that word to be fulfilled in our life, we have to have faith, and great faith. We say we have faith, but we will realize, as brother teaches us, it's not just saying that we have faith. Faith demands action. What you do, only then it will correspond to what you believe. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आता भावार्थाचे एक आमी गीत आयकतले, कांतार आयकतले. ताचेर आमी लक्ष घेतलें जाल्यार आमकां अदीक म्हायती भावार्था विशीं ही चवथी बी आमकां घोटाय दितली. Wow, 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 wow.
Praise the Lord. Praise the Lord. हे म्हज्या देवाचें उतर ह्या फिल्मांतलें तुमकां जाय जाल्यार मागीर ते सीडी घेवपाक जाता. भावार्था विशीं आमी पळयलां आनी आयकलां. आतां थोडीच ल्हानशी सोजमणी दिता, ताचेर चड दिना. हे भावार्था वरवीं आमकां कितें मेवता? रोमन्स 10:17 आयकलां आमी. देवाचें उतर आयकून आयकून भावार्थ उत्पन्न जाता. जॉन 3:16-18 जॉन 3:16-18 देवाचेर भावार्थ दवरता त्या दर एका मनशाचो नाश जावचो ना. जी कोण ताचेर भावार्थ दवरतात तांकां कास्तीचें फॉर्मोण ना. हांव फास्ट वयता कित्याक टायम जाल्लो आहा. तुमकां सजमणी मेळिल्ली आहा, पूण फकत देवाच्या उतराची कोटेशन आमी घेवन दवरुया. एक बायल आसली आनी त्या गांवांत खंय बुट्टी आयली. ती सोद्दां मागणें करताली, देवाचें देवस्पण करताली, भक्तिवंत कशी ती जियेताली, भावार्थान बोल्लोली वस्तोरी ती. पूण जेन्ना ती बुट्टी आयली तेन्ना खंय ती आपल्या घराचे पयले मालयेर वयर सरली. लोक सगलो त्या गांवचो दुसऱ्या गांवांत पळ काडलो. पूण ही बायल म्हणूंक लागली ना हांव वयर मायली वयतली आनी हांव साल्वार जातली. त्या वेळार एक व्हडें आयलें खंय आनी म्हणूंक लागलें भयणी तुका आमी व्हरोंक ह्या व्हड्यान घालून आयले हांव, यो आमच्या बरोबर. ना 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 ना, म्हजो देव म्हाका साल्वार करतलो कित्याक म्हाका देवाचेर भावार्थ आसा. आनी ते खंय परतून गेले. उपरांत पावस चड जालो, बुट्टी वाडली आनीक ती खंय वयल्या मायलेचेर गेली. तितल्या उदक पावसोत तूं एक व्हडली बोट आयली आनी म्हणूंक लागली भयणी आमी तुका सुक्या ठिकाणार व्हरोंक आयले हांव. ना ना ना, म्हजो देव म्हाका सांबाळटलो, म्हाका देवाचेर भावार्थ आहा. उपरांत खंय बुट्टी वाडली आनी वयर पावली. ती तिसरे मालेर गेली, लास्ट फ्लोर. आनी तूं एक हेलिकॉप्टर आयलो खंय आनी तिणें खंय राजू देंवयलो आनी तिका साल्वार करूंक भयणी आमी आयल्या आमच्या बरोबर यो, हे राजवाक दवर आनी वयर चड. ना 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 ना, हांव वयर चडची ना कित्याक म्हाका देव आसा ताचेर हांव भावार्थ दवरतां. आनी ती बायल ते सिडीक धरून त्या हेलिकॉप्टराचेर वयर चडोंक ना, पूण ती सोमतीच स्वर्गार वयर चडली. म्हणजे बुट्टी आयली आनी ती बायल मेली. देवा लागीं ती विचारूंक लागली देवा हांवें तुजेर इतलो भावार्थ दवरलो, तुवें म्हाका कशी मरोंक दिली, कित्याक मरोंक दिलें? देवान तिका जबाब दिलो भयणी म्हजे म्हाका तुजो इतलो हुस्को आसलो देखून हांवें 3 फावटी तुका साल्वार करूंक धाडलेलें न्हू, व्हडें धाडलें, हेलिकॉप्टर धाडलें, पूण तुवें ती येवंक ना. तिच्या लागीं भावार्थ आसलो. कितें नासलें? कोरण्यो नासल्यो. आनी कोरण्यो ना जाल्यार भावार्थ मेलोलो. आमच्या तांय कडेन जाय तो भावार्थ आसतलो. आमकां कोणें तर विचारीत हांव देवाचेरूच भावार्थ दवरतां, पूण जेन्ना म्हजेर कोश्ट त्रास पिडापीड कितें येता तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो हांव ते वापुट्टां काय. काल आमी एका भावाक पळयल्लो आमचो हांगा आयज, तो बसूनच आसलो, ताका भावार्थ आसलो पूण कोरण्यो नासल्यो. जेन्ना ब्रदरान थंय वचून ताका कानांत देवाचें उतर घालून ताच्या तोंडांतल्यान भायर काडून कोरण्यो करूंक ताका उठयलो, उबो जालो. उबो जावन चलोवंक लागलो. ही जावन आसा कोरणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तेच भाशेन मार्क 16:16 म्हणटा जी कोण भावार्थ दवरीत आनी पवित्र स्नान घेयत ती सोडवून जोडटली. मार्क 16:18 भावार्थ दवरीत आनी पवित्र स्नान घेयत ती सोडवून जोडटली. आमी सगळ्यांनी कोणी जायत जाणां पवित्र स्नान घेतला, पूण भावार्थ दवरला काय तेन्ना आमकां सोडवून मेळटली. जर तर आमी भावार्थ धरून पवित्र स्नान घेतला जाल्यार आमकां सोडवून मेळटली. आनी ही सोडवून धरूंक आमचो भावार्थ आमी गोट करूंक, भावार्थाचो दाळ करूंक देवाचें उतर आमच्या तोंडाचेर दिसा दिसपोटी आसची गरज आसा. जॉन 14:21 जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती हांव कोत्ता ती कर्तुतां आपुणूय कोत्तली आनी ताच्या परस व्हडती श्रेश्ठ कर्तुतां कोत्तली. जी कोण देवाचेर भावार्थ दवरतात तांच्या लागीं हें सगळें करूंक जातलें. रोमकारांक 10व्या वेसरांत 9:11 रोमकारांक 10व्या वेसोर 9:11 जेजू म्हणटा खरेंच जेजू स्वामी म्हूण तुज्या तोंडार उच्चारून तूं वळखून घेशी
आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजांतान बावाट दवरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. काळजांत बावाट दवरून आनी देवाक मानवलेली जाता, तोंडान वळखून घेवन आमकां तारण मेळटा. कित्याक ताचेर बावाट दवरता ती सगळी केन्नाच लोजेक सांपडची ना. तर आमी केन्नाच लोजेक सांपडो नजो. ह्या देवाच्या उतराचेर आमी बावाट दवरुया आनी तेंच उतर आमकां सगळ्या वायटांतली सगळ्या तरेच्या बांदपासांतली सोडूंक आमचो बावाट आमी ओकोंड करुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर मार्क 5:25 एक वस्तुरी आसली 12 वर्सां रोगपास जाल्ली. तिणें म्हणलें जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लावून जाल्यार हांव बरी जातली. एक भयण म्हाका मेळ्ळी आनी तिचो सुमाराक धाकटो पूत आसलो. ताका रगत मुतूंक जातालें. जायते दोतोरांशी गेली ती बॉम्बे आनी सबार तरेच्या व्हड व्हड दोतोरांशी गेली तरी आसतना तिका कांयच फळ मेळो नासलो. जेन्ना हें देवाचें उतर ते भयणीक दिलें, ते वस्तुरेन जी 12 वर्सां रोगपास जाताली जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायीन जाल्यार बरी जातली म्हूण तिणें बावाट दवरलो. तूं ह्या उतराचेर बावाट दवरीत आनी तुज्या तोंडांतल्यान ही उतरां उलयत जाल्यार तुजोय पूत बरो जातलो म्हूण तूं सोत मानता. तिणें म्हणलें वय. आनी ती 7 दीस पर्यंत ती उतरां उलयत रावली आनी तिच्या पुताक सुटका फावो जाली. प्रेज द लॉर्ड. जॉन 11:25-27 बावाट दर्शात ती मेली जाल्यार जिवी जातली. आमी जिवी आसात. जो तर आमी जिवी आसात ताणेंय बावाट दवरलो जाल्यार आमी मरणांतली सालवार जातली. तर हे बावार्तान बरोवन आमी आयज हे झूज जे आमचे भितर आसा ते झूज आमी झुजोंक 1 तिमोथी 6:12 1 तिमोथी 6:12 बावार्ताचे झूज सोडूं नाकात आनी ते झुजोन तुमी सासणीक जिवीत जोडूंक पावतली. आनी निमाणें 1 तिमोथी 5:8 1 तिमोथी 5:8 कोण आपल्या सोयऱ्या दायऱ्याचो ओदीक करून आपल्या गोरच्यांचो परामोस आनीक सांबाळ करिना तो वन बावाट त्या परस पश्ट आनी ताणें बावाट सांडला. जो तर आमकां जायत्या जाणांक बावाट आसा म्हणटा आमी आनी जो तर आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक ओदीक करून गोरच्यांक ताचो आमी सांबाळ परामोस करिना जाल्यार ताणें आपलो बावाट सांडला आनी ती वन बावाट त्या परस पाश्ट. तरी असली पाश्ट मनशां जायना जावं पयले सुवातेर आमच्या घोराब्याक आमी सांबाळुया, आमचे फॅमिलीक आमी सांबाळुया, आमचे फॅमिली मदें हो बावाट वाडोवया आनी तेन्ना आमकां दर एकल्याक देवाची बेसांवां रावतात. प्रेज द लॉर्ड. The fourth seed that brother has put in us is faith. We would also put faith with belief. Okay, the strong belief would be, we could connect it with faith. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the word of God. We say we have faith in God, but we have to constantly let the word of God actually flood us, fall on us day and night. That's how brother gives us CDs here. There are booklets here, pen drives. You can put the word of God. Let it be on the whole day. As you get up in the morning and switch on the light, let the word of God be on till you go to sleep. Even at night, there are some people who leave it on the day and night. So you don't have any other thing bothering you. It's just the word that is all the time falling on your ears, and by hearing and hearing the word of God, listening to testimonies of different people, faith begins to grow and you become very strong in faith. John 3:16, one who believes in God will not perish but have everlasting life.
There was an example that brother gave us. It's a small story. We might have heard of it before. There was a flood in a particular place, and there was one lady there who believed, really she had strong faith in God. And as she saw the waters rising up, people started leaving, evacuating the place and moving out. But this lady said, no, I believe in my God and I have full faith in Him that He will come to rescue me. As the water started getting higher and higher, there was a small boat, a canoe that came whereby she could be rescued. But when they came and told her, come on sister, we are come here to take you, she said, no, I have faith in my God, He will come to help me. And she just let them go. The water, she moved to the first floor, and the water was still moving higher. She went to the second floor. Now the water was too much for a small boat, so a bigger boat came there again and told her, please come, we are here to help you. She says, no, I believe in my God and trust in Him. The water kept on rising. Now it reached, she had to move to the third floor, almost to the terrace. She was on top, and now a helicopter came to help her. But even this time, when they put down the ladder and told her, come on, hold on and try climbing up, we are come to rescue you, she said, no, I still believe and I have faith in my God. And now the helicopter also went. So she did not only climb the ladder to the helicopter, but finally she climbed and went up to heaven. What it means is she died. So now when she goes up to God, she asks Him, what were you doing? I kept trusting in you and believing in you, and why didn't you come to help me? So He says, 3 times I sent people to help you and to rescue you, but you are not ready to take the action. So what was lacking in the life of this woman? She had great faith, but she was lacking in her deeds and actions. We get this in Mark, no, I don't know the quotation, but it says, faith without deeds or actions is useless. Faith without deeds or action is empty. There's a nice word in Kokani, polko bhavart je bhavartat kornyo nan to bhavart polko. It is totally, it's hollow, it is empty, it is useless. So our faith has to correspond with action. That is the time we can really say that we believe and we are faithful to God. Mark 16:16 says, one who believes and is baptized will be saved. We are all baptized, but do we really believe in our God? Only then can we be assured of our salvation. John 14:21, those who believe in God will do works that God has done, and even mighty and greater works. But we need to believe and put our total faith in God. And those who believe in God will not be ashamed. A brother gave us an example again of another testimony. Mark 5:25. We know this issue of the woman with the issue of blood. There was a lady who had a little child, and this boy would pass urine, and along with urine he would be passing blood. So she had gone and visited many doctors and treatment was on, but there was nothing much happening. So when she spoke to brother, he told her, see, that lady was healed of the issue of blood that she had for 12 years. If you believe in this scripture, definitely you will see the healing and God's manifestation in your son's life. And she started prophesying and confessing the scripture, Mark 25, that if only I touch your garment. That lady went and really touched Jesus at that time. Today, if we touching Jesus, the word of God is Jesus Himself. So if you can believe and in faith, keep your hand on the word of God, trust in that word of God, put your full faith, you are actually touching the garment of Jesus. So she did it. Praise Jesus. She did it. She kept on confessing this word of God, and within 7 days she got the healing. Her son was totally set free from this illness. John 11:25 says, if you believe, even if the one who's dead shall live. So now what are we saying? We may think only of physical death. Many of us are dead in many different areas of our life. So here the word of God is telling us, if you believe, you shall live again. Maybe your marriage is dead. Maybe your body is dead. Maybe some area, some sickness. Maybe there is thing that you are totally with depression, only worrying and thinking. Here we have hope. Let us put our faith in God, and if we believe in our God, we can definitely resurrect from that dead area of our life and live. The last scripture was 1 Timothy 5:8. If anyone does not provide for his family, does not cater to the needs of his family, he has denied his faith and he is worse than an unbeliever.
we need to provide for the needs of the family. So if there is anyone who says, oh, I will just trust in God and I am living for God, Brother Johnson, I remember he was telling us that after he got converted and he fell in love with God, his life was changed. He told Father Joss, I want to be with you. And then Father Joss asked him, do you have a wife and family? He says, yeah, you've met my wife and you've met my 2 children. Then how are you going to be with them? How are you going to support them if you are going to leave everything and come with me? So you need to cater to the family, you need to provide for the family. And if you are not doing that, then you are worse than an unbeliever. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तुर आतां 5वी बी म्हणल्यार हांव ताजेर चड उलोवचो ना, टायम जालो आहा. फकत एकूच उतर उलयता, भोगसणे. आनीक 1 John 8:9 म्हणटा, आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सगळे सोत ना जाता. म्हणटच आमची पातकां आमी वळखून घेतलीं जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी आमकां सगल्या खोटेपणांतली, सगल्या वायटांतली, सगल्या पिडेंतली आनी सगल्या तरेच्या बांदपासांतली देव आमकां सुडयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी ही देवाची सोडवण आमकां बलिदान करूंक आपयता. 6वी बी आमचें जें कितें वायट आसा तें सोडून वचोंक. हे सुवातेर सावन आमी फाल्यां वेतोली. आमी कितेंय तर घेवन आयिल्लें तें बलिदान करतलें, सॅक्रिफायस करतलीं आनी परतून वेतोलीं. आनी तेन्ना निमाणी बी जावन आसा बेसांव, ब्लेसींग. आनीक रेवलेशन प्रकाशनी 2:1 निमणे कडेन, जैत वतल्यांक दुसऱ्या मोन्नाची बिरांत आसची ना. जैत वतल्यांक दुसऱ्या मोन्नाची बिरांत आसची ना. जर तर आमी ह्या सगल्या वायटाचेर जैत घेतला जाल्यार आमकां कसलीच बिरांत आसची ना. फकत आसतलें बेसांव. हें बेसांव घेवंक आयज आमी 7 बियांचेर नदर मारल्या. 7 seeds. पयली बी आमी आयकल्ली खंयची ती? बिरांत. पयली बी बिरांत. देव बिरांत आसूंक जाय न्हय. संवसाराची बिरांत आसा ती भायर उडोवपाक आमकां बासावणी जाय, प्रॉमिसीस आमकां जाय. लास्ट बासावणी घेवन जेन्ना आमी बोरवोसो धरतले ह्या बोरवोशान आमी बासावणे उलयतले आनी बासावणे उलोवन 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 आमचो भावार्थ वाडटलो. आनी जेन्ना भावार्थ वाडटा तेन्ना भावार्थ वाडटा तेन्ना आमच्यान बोगसणे दिवपाक आनी घेवपाक जातलें. फूल जायते जाण म्हणटात आमच्यान बोगसणे दिवपाक जायना. स्टार्टींग घातलें तें स्टार्टींग वन. जेन्ना तुजो भावार्थ गोड जातोस तुज्यान The first slide with all the 7 seeds. All 7 seeds. हेचेर आमी नियाळ केला आयज. पयली बिरांत जी आमी काडून पुसून भायर उडयल्या उपरांत आमकां बोरवासो जो घेवन आमच्यो बासावणी आमी उलोवन भावार्थान गोट जावन आमी बोगसणे दिवंक आनी बोगसणे घेवंक जातलें. बोगसण्या वयर आमी चड उलोवंक ना, पूण दर एकल्यान आपले पातोक वळखून घेवन आमी बोगसणे दिवन आमकां सुटका दिवं येता. बलिदान जें कितें जण एकल्या लागीं कितें आसा तें जण एकल्यान बलिदान करून निमाणें बेसांव आमकां मेवतलें. जायते फावटी म्हणटा आमकां बेसांव दी, बेसांव. बेसांव जावन आसा एक भाशेन पगार.
हांव जर काम करिना म्हाका पगार मेवतलो? जर तर बेसांव जाय जाल्यार पयलें हें काम करूंक जाय. तुज्या भितर, तुज्या भुरग्यां भितर, तुज्या कुटुंबा भितर भिरांत आसा ती पयली काडून उडोवंक जाय. बोरवोसो घेवन, बासावणी घेवन, भावार्थान भरून, भावार्थाचो दार करून, ताका लागून म्हणटा आमी हांव भावार्थाचो दार घेता आनी देंवचाराच्या उज्या सारके सगळे बाण पयस उडयता. असल्यो बासावण्यो घेता तेन्ना हो भावार्थ घोट जाता. आनी जेन्ना हो भावार्थाचो तुज्या लागीं दार आसा तुका कसलीच ही भिरांत आसची ना. आनी तेन्ना तो बोगसणें हें गरजेचें. तेन्ना तुज्या लागीं बोगसणें दिता आनी घेता तेन्ना तुजी सुटका जाता. तेन्ना तुजेर देवाची बेसांवां दिवंक देव आपली कृपा आमचेर, आमच्या गोराब्याचेर देंवयता. आनी कृपा घेवंक आयज आमकां हें देवा हें घेतलां आमी एक लिस्तांव कशें 7 बियांचें तें जावं दी आमकां, आमच्या गोराब्याक, आमचे फामिलीक एक बेसांव, आमच्या वावर दोंद्याचेर जावं दी बेसांव, आमच्या वाड्याचेर, गांवाचेर, आमचे पवित्र सभेचेर जावं दी एक बेसांव. आनी तें जातलें जाल्यार पयलो तूं, हांव एक एकलो जावंक जाय आमी बेसांव. आनी हेंच बेसांव आमी दुसऱ्यांक दिवया. प्रेज द लॉर्ड. This is the cover page of the CD that brother has prepared, and it is called 7 Seeds, Saat Bio, and all of them are in B. The words start with the alphabet B. Now we have reached the fourth one. The fifth one. No, we finished the fourth one, and now we were about to start the fifth one, that is Boxerne, or forgiveness. If we are saying that we have no sin, then we are actually deceiving ourselves. There is nobody that will be without sin. I don't know where, but it says, St. Paul says that even the most righteous man sins minimum 7 times a day. So how can we say that we have no sin? We are only fooling ourselves, deceiving ourselves, and it is the devil is keeping us under his clutch. So we need to acknowledge our sin, and the minute you say, okay, I have done it wrong, God's grace is there to help us to come out of that sin, and we can move towards God's salvation. After forgiveness, the 6th seed was sacrifice, bolidan. Now what brother was trying to tell us, we will be offering our sacrifice, but I would just like to add a little of my own here. Sacrifice meaning through, after we forgive, to give forgiveness also, it is a little difficult for us. So we are actually dying to ourselves. We are saying no to ourselves, to our emotions, to what is like we feel that, how could that person do that to me? The pride, we are dying to our pride, we are dying to what we think great about ourselves, and we are ready to let go and forgive. So that is what we talk about sacrifice, and when we do all these 6 things, then we are entitled for blessing. The last one says besau. Now our brother gave us an example. Supposing our blessing is our salary. Can we get our salary without doing any work? No. So if we want to get the blessings, we have to do all these things before that. And only when we go step by step, do away with all the fear, we start putting our hope in God. We believe in all the promises that God has. After that, after the promises, Bhavat, full faith, not just faith, but the faith corresponding with the action. We forgive all those who have hurt us, and ready to die to ourselves, so we are actually sacrificing, and finally we are entitled for all the blessings. There's one sentence in the prayer book that we have, that we use. I will take the shield of faith and quench every fiery dart that the evil one brings against me. So let faith be the shield, just as a warrior or a soldier wears a shield in front, and no matter what is hit against him, he has the shield. That way faith is our shield, and no matter what the Satan is trying to attack us with, we will quench every fiery dart that Satan is directing towards us. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. हे बेसांव घेवपाक आमी सगळीं उबी रावया. Let us all rise. जे आयजे 7 बियाच्यो बियो आमच्या काळजांत घातल्यात, फकत एकूच बी, भिरांतीची बी, संवसाराची भिरांत भायर उडोवन देवाची भिरांतीची बी घालुया. आनी ही बेसांवां आयज आमी घेतल्यात,
ती आमी जोण एक एकलो बेसांव जावन आमच्या घरा वेतोली आमच्या घोराब्याक आमच्या वाड्याक आमच्या गांवांक आमी बेसांव जातले. Hallelujah. Hallelujah. I'll just give you the lyrics of this. The Lord is blessing me right now. Say that. Hallelujah. The Lord is blessing me right now. The Lord is blessing me right now. Blessing me right now. You may not be able to see You may not be able to see what the Lord is doing for me. what the Lord is doing for me. The Lord is blessing me right now. Blessing me right now. You and I need to believe that He's blessing us right now. Hallelujah. Hallelujah. You believe, you receive. Rejoice. The Lord is blessing me right now. Right now. The Lord is blessing me right now. Right now. You may not be able to see what the Lord is doing for me. The Lord is blessing me right now. The Lord is blessing me right now. Right now. The Lord is blessing me right now. Right now. You may not be able to see what the Lord is doing for me. The Lord is blessing me right now. You're so serious. Are you believing that God has blessed you? Yes. Come on. Let's hear your loud claps and come sing it. The Lord is blessing me right now. Right now. The Lord is blessing me right now. Right now. You may not be able to see what the Lord is doing for me. The Lord is blessing me right now. You sing. The Lord is blessing me right now. The Lord is blessing me right now. Right now. You may not be able to see what the Lord has done for me. The Lord is blessing me right now. One last time. The Lord is blessing me right now. Right now. The Lord is blessing me right now. Right now. You may not be able to see what the Lord has done for me. The Lord is blessing me right now. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज कितल्या जाणांक बेसांव मेवल्या? वा देवा कारगा देवा दिनवास वाखाणी हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah. आणि फकत तुमकांच न्हय पूण तुमची फामील गुडी हांगा येवंक ना पावूंक ना गुडे परदेसांत आसा. जर तुमकांय बेसांव मेवल्यात जाल्यार ताकाय देवान बेसांव आनी उपोट देण्यानी Yeah. भरल्यात. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. मातशें एक घडी बरोबर बसुया. आयज पयलेच पावट हांगा कितलीं जाणां आयले आसात? पयलेच पावट कोण आयल्यात ताणें मातशें उबी रावचें. पयलेच पावट आज कोण आयल्यात ताणें मातशें उबी रावचें. Anyone who has come here for the first time today, please rise. आयज आनी Anybody- काल कोण आयिल्ली ताणें मातशें उबी रावं येता.